देव बरी सांज दिव तुमकां समेस्तांक. मोगाच्यानो आज आमकां बेंदूर फिरगजकारांक विशेष जावन बेंदूर साव विशेम पॉल सभेच्या सरसान्यांक भोव व्हड संतोश आसो, दावाज आसो आनी व्हड अभिमान आसो दीस. एक स्तोमस्तो 100 वर्सां संपयता म्हणटना फाटल्या 100 वर्सांच्या सुरविल्ल्या वेळार मेळ्ळलो देवाचो आदार, पात्रोनाची आनी घडणाऱ्याची मजत, तशेंच तांचे सवे विविध रितींनी सहकार आनी आदार दिल्ल्या फिरगज कुटुंबाचो, दानीचो आनी अभिमानीचो उपकारी मनान उडासकान अर्घा दिवचो दीस. येदोळस मिसाच्या बलिदाना सवे देवाक आमी अर्घा भेटयली आनी आतां मोठव्या कार्याक आनी सहमेलनाक सांगाता मेळ्ळ्यो. हे अपूर्व आनी अपूर्बायेच्या कार्याक देवाचो आदार मागून भक्तिगिता द्वारी आमी आरंभ करया. समेस्तांनी दोळे दंपून यकीनपणान बसचे आनी देवाची हाजरी भोगची. आमी वेदिकार्ये चलून व्हरतल्या. हांव उलो दितां बेंदूर संमेलन हाची अध्यक्ष मानेस्तीन प्रीता लोबो आनी मानाच्या सैऱ्यांक वेदिका पोनाटच्याक. मानेस्त जो कुएल्लो, parish priest Father Walter D'Souza, Father Flavian Lobo, Mr. Gilbert Pinto,
मनस्तीन आयडा पेरेरा आनी हांगासर इल्लेस वेळान फादर बोनावेंचर नजरेती आमच्या सोमे आसतले. Let us put our hands together and welcome the chief guest onto the stage. संभ्रम म्हळ्यार संतोष वांटून घेवचो आनी आमच्या मोगाच्यांक संभ्रमाक आपोवणें दिवचें आनी ती मोगान आनी अभिमानान कार्याक पावट करून घेवन संतोषान वांटली जातात. आतां संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून हांगासर जमलेल्या समेस्तांक स्वागत करूंक मुखार येतात ह्या कार्याची येजमान बेंदूर संमेलनाची अध्यक्ष मनस्तीन प्रीता लोबो. देव बरी सांज देव सोमेस्तांक. गुड इवनिंग. हांगा सर्वेदीर आशिल्ल्या आनी तुमकां सर्वांक अनंत बरीत बोगनांनी भरलेल्या खालसान येवकार मागोवंक आशेता. आयज हो शतमानोत्सव संभ्रमूंक आमकां फावो केल्ल्याक देवाचो खालसंतावन उपकार बावडटा. सॉरी 100 वर्सां आमच्या बेंदूर संमेलनाच्या सांद्यांनी केल्ल्या सेवेचो फळ जावन आज आमकां हो शतमानोत्सव संभ्रमचो भाग फावो जाला आसता. म्हाका वैशांतीक सभेचो संदोश जावचें आपोवणें मेळिल्ल्याक धन्य देवाक जावं अर्गा. ब्लेस्ड टू बी अ विन्सेन्शन. पयल्यान त्रिएक देवाक बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्याक आमचे मदें स्वागत करता. वेदीचेर आमचे सोवे आसात आमचे केंद्रीक समितीचे अध्यक्ष आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे ब्रदर जो कुएल्यो. ब्रदर जो, तुम्ही आमचेच. यू आर आवर ओन. फाटल्या 6 वर्सांतावन केंद्रीक समितीचे अध्यक्ष जावन ते सेवा दिते आसात. तांच्या मुखेलपणान साविशेन पॉल सभा सगळ्या दियेसेजींत भोव वर्त्या रितीर सेवा दिवंक पावल्या म्हूण सांगूंक म्हाका भोव वर्तो संतोष भोगता. परवां जानेवारीच्या 25 तारखेर आनी एक व्हड संभ्रम आमी फादर मुल्लर कन्वेन्शन सेंटरांत करता. ताची वर्ती जबाबदारी तांकां आसा. हे दियेसेजीक साविशेन पॉल सभा येवन 100 वर्सां जाल्लो संभ्रम आमी करचो. ताका आमच्या सगळ्या दियेसेजीचे संदेत्या कार्याक येतले. तशें आमी शतमानोत्सवाक एक प्रोजेक्ट हातीन घेतला. ते प्रोजेक्ट ताचे सगळें सभार कार्य अशें तांकां व्हडली जबाबदारी आसा आनी तांच्या मुखेलपणाकार सगळें बऱ्या तरान जावन आसा. आमच्या ब्रदर जो विशयेन सांगचें तर ते भोव कालते सादे आनी सर्वांक सांगाता घेवन चलचेत आसले व्यक्तित्व तांचें. साविशेन पॉल सभेच्या संद्यांचो विशेष हुस्को तांकां. आमच्या सभार संद्यांनी तांचे विशयेन म्हजे लागीं सांगचें आसा. सिस्टर ब्रदर जो कडेन उलयतना बापाय लागीं उलयल्लें बरी जाता. कित्याक म्हळ्यार तांकां आमचो तितलो हुस्को आसा. तांकां देवान एक विशेष देणें दिलां. तुमी बेंगलुरू रविशंकर गुरुजीचे आर्ट ऑफ लिव्हिंग ते कालें कॉलेज की कालें सेंटर आसा ते आयकलां जावंक पुरो. पूण आमचो ब्रदर जोक देवान एक विशेष देणें दिलां, स्पेशल गिफ्ट. तें जावन आसा आर्ट ऑफ लिव्हिंग. तुमी कितेंय समस्या घेवन तांचे लागीं गेल्यार तांचे कडेन इल्ले वेळा उलयले उपरांत तुमकां तुमच्या समस्याचो उडासच आसना. तसलें व्यक्तित्व तांचें. सुमार 6 वर्सांतावन तांचे सांगाता लक्षिल्ल्यान मिसांव करचें भाग म्हाका फावो जाला. सांगाता आमी सेंट्रल कावन्सिलांत मिसांव करता हें म्हजें भाग म्हूण हांव चिंता. तशें तांचे थंय आशिल्ले एक 2 विशेष गूण पुणी हांवें सांगाचे सुमार आसात. कित्याक म्हळ्यार हांवें तांचे जावन वस्त बरी जाल्या देखून 1-2 गूण म्हूण हांवें आज सांगाचे आमच्या ब्रदरा विशयंत. ते कितें म्हळ्यार ते कोणाय दुखयनात. कोणाचेंच मन दुखयल्लें हांवें आज मुसेर पळोवंक ना. आनी हर एका व्यक्तीक कितलो ल्हान जावं दी व्हड जावं दी वर्त्य गौरवान लेखचे व्यक्ती ते. खंयच्याय संगती म्हळ्यार तांकां परिपूर्ण एक
म्हळ्यार रेस्पेक्ट दिवचे. आता तो एक व्हडल्या उद्यार आसा और ल्हान काम असो जावन दी, हर एकल्या की सेम रेस्पेक्ट ते तांचे कडेन आसलो व्हरतो गूण. आनी एक गूण कितें म्हळ्यार आता खलें एक प्रॉब्लेम येवन दी खंयचेय विशय जावन दी तांचे कांय रिएक्शन ना. संवसार ओमते उदारो जाल्यार ते ओगोत बसून आसतात. म्हाका सुरू थोडी बटी राग येतालो ब्रदर काले कशें करतात म्हणून, पूण आतां समजता ते थोडी बटी एक हप्तो एक म्हयनो काडूलोय आसात आनी रिएक्शन दिवंक जाल्यार ते मागीर आमकां मस्त बऱ्याक पडटा. त्या खातीर तांचे जावन हांव इतलें लिसांव शिकल्यांगी ते हांव तुमकां सांगूंक साथ दिना. त्या खातीर हांवें म्हळें तांचे कडेन आर्ट ऑफ लिव्हिंग आसा म्हणून. आनी हे तांचे दोन गूण रिएक्शन करनातले आनी ते हर एकल्याक पळोवन जे हे म्हाका केदाळय मस्त काले म्हणटात प्रेरण जावन आसात हर एका संगतीक. पूण हांवें सांगलें तुमकां रिएक्ट करनात म्हणून. थेन्स आमच्या पोसक्या कुटुंबाच्या गरजेवंतांक कालें गज पडल्यार इमिडिएट रिएक्शन तांचे ताका फाटी मुखार पळोवंकूच ना. इवन आमची पेशंट आयिल्लो म्हळ्यार कोणी गरजेवंते जावन दी कांय ना सिस्टर पळोवंक इमिडिएट कुमोक त्या रितीचे व्यक्ती ते आसले. आनी आमकां सकट SVP मेंबरांक ते एक इन्स्पिरेशन जावन आसात. तशें जाल्ल्यान तांच्या विशयी हांवें मस्त सांगूंक आसा. हे मस्त उणें हांवें सांगिल्लें. असले अध्यक्ष फावो केल्ल्याक देवाचो आमी काळजांत उपकार बावडटा. ब्रदर जो तुमच्या सेवेक आमी तुमकां सर्व देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच व्हडा मोगान आनी मानान तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. आतां आमचो उपाध्यक्ष भाऊ ब्रदर वॉल्टर लोबो तांकां जड दिवन स्वागत करतले. आतां हांव स्वागत करूंक आशेतां आमच्या मोगाळ विगार बापांक मानादीक बाप वॉल्टर डिसोजा हांकां. आमचे बेंदूर SVP संमेलनाचे आत्मीक सल्लागार ते तांकां आमी 24/7 विगार बाप म्हूण आपोवचे SVPंत. ते येदोळ सेवा करून तांणी दिल्या पळय त्या फिरगेजीचे SVP संदे म्हाका मेळ्ळ्यार वा खंयच्याय कामाक स्पेशली मेडिकला विशयी कॉल करतना तांणी म्हाका पाद्र्या भशेन सांगचें हर एकल्याचे एकच सिस्टर तुमकां बरो विगार मेळ्ळा बारी बरो विगार मेळ्ळा. तांकां सेकंड सेंटन्स आसा तांकां दुबळ्यांचो मस्त हुस्को ते एक दोन सेंटन्स हर एकलो ते सेवा दिल्ल्या फिरगेजेन सांगतात म्हजे कडेन. तशें जाल्ल्यान वय तांकां SVPचेर भोव अभिमान आसा. आमच्या हर एका कार्याक कुशेन ते आमकां पाठिंबो दितात आनी उत्तेजन दितात. मोगाळ विगार बापानो तुमी आमचे आत्मीक सल्लागार जावन फावो जाल्ले आमचे बाग. तुमी दिवच्या सेवेक सहकाराक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी व्हडा मानान आनी मोगान तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत करता. आतां आमची उपाध्यक्ष भयण सेलीन डिसोजा तांकां जड दिवन स्वागत करतली. आमचे सभेचे संदे तुमकां कशे दिसतात? चडटा प्रायन तिके व्हड दिसतात न्ही? वय जाल्यार आमकां केंद्रीय समितीक एक तरणाटो आनी सभेच्या मोगान बरोल्लो आत्मीक सल्लागार फावो जाला. ते जावन आसात मानादीक बाप फ्लेवियन लोबो. प्रस्तुत जेप्पू सेमिनारींत प्रोफेसर जावन सेवा दिते आसात. ब्रदर फ्लेवियन तुमकां बेंदूर संमेलना तर्फे मोगाचो स्वागत. आतां आमचो खजानदार भाऊ अँटोनी पिंटो तांकां जड दिवन स्वागत करतले. फादर बोनावेंचर नाजरेत तांच्या वेळार तांणी येता म्हणला ते आयिल्ल्या वेळार तांकां स्वागत करता आमी. आमच्या सर्वांच्या जिवितांत एक वा दोग व्यक्ती असतात तांकां खंयच्याय संगतीन आमकां ना म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तांचे वयर आशिल्ल्या विशेश गौरवान असले दोग व्यक्ती म्हज्याय जिवितांत आसात. तांकां ना म्हणूंक म्हाका असाध्य तितलो तांचे वयर म्हाका गौरव. ते दोग व्यक्ती आमच्या सभेंतच आसात. ते जावन आसात ते सभेंत आसात आनी दोगी आज ह्या वेदीर आसात. ते म्हजे बाग म्हूण लेखता. ते जावन आसात ब्रदर गिल्बर्ट पिंटो आनी ब्रदर जो कुएल्यो. ब्रदर गिल्बर्ट पिंटो आमचे घरचेच बेंदूरचे. तांचे विशयी कळीत नातुल्लो फिरगसगार बेंदुरांत ना म्हळ्यार चडीत जावचें ना. ते बेंदुरांत SVPचे गट खांबो जाल्यार दिएसेजींत SVPचे मुखामळ ते जावन आसात. फेस ऑफ SVP आपली सगळी जिणी सभेक समर्पून दिल्ले. सभेच्या तत्वांक चिडकोन रावुल्ले.
महान व्यक्ती ते सभेंत आम्ही एकामेका भाऊ बहिणी तरी म्हाका ते एक व्हड भाऊ सांगाता बापायचे स्थान ते घेतात. एसव्हीपींत ते म्हजे गुरु. आज एसव्हीपींत हांव कितें जावन आसा ते तांचे तावन म्हूण सांगूंक म्हाका भोव अभिमान आनी अर्थ संतोष भोगता. सभेच्या हर एका कामांनी एका शिक्षका बरी आतांय सदांनी तांकां ते मार्गदर्शन दितात. बापाय बरी तिदवणी दितात आणि भावा बरी समजोनी दितात. हांव सभेक भरती जाल्ल्या वेळार तांचे सांगाता आमच्या एका पोसक्या कुटुंबाक पळोवंक हॉस्पिटलाक वचोंक आशिल्लें. थंय थोडो वेळ आमकां भायर इल्लें बसा जाय पडलें ओपीडीक वचोंक. ते वेळार ब्रदरा कडेन ब्रदर म्हजे कडेन हांव सभेक भरती जाल्ली मात्र उलोव नाशिल्लो. तांणी त्या दाडा सांगलो एक उतार आज जाल्यार सदांय म्हाका तें उडास येता. सिस्टर म्हाका म्हज्या सभेचें की चड गरजेचें कितेंच ना. हेंच व्हरतें प्रेरण जावंक पावलें म्हाका म्हज्या मिसावाक आनी ताचे सांगाता मिसांव करचें भाग देवान म्हाका फोव केलें. तांची विशेशता कितें म्हळ्यार एकच एक गरजेवंत वा पोसक्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तांणी आज मुसेर झडती केल्लें हांवें पळोवंक ना. वर्त्य गौरवान तांणी कुमोक दिवची. कोणी गरजेवंतांचे लागीं कुमोक विचार इल्लो. कुमोक घेनासतना फाटीं वचना. आनी दुर्बळांचो विशेष हुस्को हाचे विशयान मस्तू सांगयेत मागीर म्हाका जोर पडटा सांगल्यार देखून चड सांगूंक वचना हांव. खंयच्याय एसव्हीबीच्या कामा विशयान हांवें तांचे लागीं कितें दुबाव उसारल्यार तांची जाप इतलीच एकच सेंटन्स. सिस्टर सौम्याक खुशी आसल्यार चलयतलो. संपूर्ण सौम्याचेर भरवोसो दवरचो आनी सर एसव्हीपी भावंडांक आपल्या काश्या भाऊ भयणी बरी पळोवनचो व्यक्ती आमचो ब्रदर गिल्बर्ट. इतल्या व्हडा व्यक्तित्वाचे मानेस्त आज आमच्या गौरवाचे सैरे जावचे आमकां बेंदूर एसव्हीपीचे आमच्या बेंदूर एसव्हीपीक तें भाग. ब्रदर गिल्बर्ट सर एसव्हीपी सांद्यांच्या नांवी तुमकां मानान आनी मोगान ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. आता बहीण सेलीन रॉड्रिगस तांकां जड दिवन स्वागत करतली. हांव आतां स्वागत करूंक आशिता एपिस्कोपल एरिया कावन्सिलाची अध्यक्ष बहीण आयडा पिरेरा हिका. सगळे एपिस्कोपल एरिया कावन्सिलाची जबाबदारी घेवन वर्ती सेवा ती दिते आसा. भोव कालती सादी आनी मोगाळ व्यक्ती ती. सिस्टर आयडा तुम्ही आमकां दिवच्या सेवेक आमी तुमकां दिनवास पटयता आनी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. सिस्टर प्रेसिल्ला तिका जड दिवन स्वागत करतली. आमचे सोवे आसात आमच्या केंद्रीक समितीचे खजानदार भाऊ ब्रदर क्लॅरन्स मचादो. ते आमचेच बेंदूरचे. सगळे डीएससीजीच्या एसव्हीबीचे लेखपाक फाटल्या 12 वर्सांत हांव पळोवन आसात. व्हडली जबाबदारी तांकां आसा. केंद्रीय समितीन मात्र न्ही बेंदुरान 30 वर्सां अध्यक्षदान तांणी सेवा दिल्या. ते अध्यक्ष आसतना हांव ट्रेजरर जावन आशिल्ली. ब्रदर क्लॅरन्स तुम्ही दिवच्या सेवेक आमी तुमकां आभार मानता आनी ह्या कार्याक तुमकां मोगान स्वागत करता. आता ब्रदर हेनरी तांकां जड दिवन स्वागत करतले. आमचे सोवे आसात केंद्रीय समितीचे कार्यदर्शी भाऊ ब्रदर लिगोरी फर्नांडीस. तांची शाती कितें म्हूण तुमकां कळीत जाय जाल्यार आमचे सेंट्रल कावन्सिलाचे क्वार्टरली रिपोर्ट पळय जाय तुमी तो कळटा. फाटल्या 6 वर्सांत हांव न्हू केंद्रीय समितींत कार्यदर्शी जावन सेवा दिते आसात. ब्रदर लिगोरी तुमच्या सेवेक कालचंत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मोगान ह्या कार्याक तुमकां स्वागत करता. आता सिस्टर वॉयलेट फर्नांडीस तांकां जड दिवन स्वागत करतली. आता हांव स्वागत करूंक आशिता ब्रदर हेराल्ड मोंतेरो.
तेही आमचेच बेंदूरचे. बेंदूर तशेंच केंद्रीय समितीन त्यांनी अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. तांकां SVP सभेचेर आनी SVPच्या सांद्यांचेर विशेष मोग. सद्या स्वभावाचे मोगाळ भाव आमचे. आता तांची भलायकी तितली बरी ना तरी ब्रेस्तराचे आमच्या मिटिंगाक ते येतात. तांणी मुजे कडेन सांगचें आसा मिटिंगाक आयिल्ल्या वेळार SVP सोडून रावंक म्हाका जायना सिस्टर. ब्रदर हेराल्ड, तुमी एक शिक्षक जावन तशेंच सभेन दिल्ल्या सेवेक आमी सर्वां तुमचो आभार मानता. तुमकां वर्त्या मानान आनी मोगान ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. आता सिस्टर ऑयलेट लसरादो तांकां जड दिवन स्वागत करतली. आमच्या बेंदूर संमेलनांत अध्यक्ष जावन या 100 वर्सां पैकी अध्यक्ष जावन हांगासर आसात 6 जण अध्यक्ष. तेका अध्यक्षांक वेदोळू स्वागत केले. आणि एकलो अध्यक्ष आसा आमचे मध्ये भाऊ थॉमस कॅस्टेलिनो. तांणी सभेत असताना वर्ती सेवा तांणी दिल्या. ब्रदर थॉमस कॅस्टेलिनो, सर्वांच्या नावी तुमकां मोगाचो स्वागत. आता ब्रदर प्रकाश पत्रावो तांकां जड दिवन स्वागत करतले. आमच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयल्यात आमचे सहायक विगार बाब फादर विवेक. फादर विवेक, तुमकां मोगाचो स्वागत. आता सिस्टर शालेट डिसोजा तांकां जड दिवन स्वागत करतली. बेंदूर गवळीक परिशदीचे आमचे नवे उपाध्यक्ष मानेस्त दीपक डिसोजा, कार्यदर्शी मानेस्त रॉयस्टन फरायस आणि आयोगाचे संचालक मानेस्त लॉय रेगो. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. आता मानेस्त दीपक डिसोजाक ब्रदर जोसेफ डिसोजा जड दिवन स्वागत करतले. मानेस्त रॉयस्टन फरायसाक ब्रदर क्लॅरेन्स मचादो स्वागत करतले. मानेस्त लॉय रेगोकू सिस्टर मर्लिन फर्नांडिस जड दिवन स्वागत करतली. आमच्या गवळीक परिशदीचे आदले उपाध्यक्ष कार्यदर्शी पॅट्सी बिट्टो येऊन. ओके. आमचे सगळे आसात मंगळूर साविशेन पॉल सभा केंद्रीय समितीचे उपाध्यक्ष भाऊ फेलिक्स डिसिल्वा. तांकां ब्रदर प्रकाशान जड दिवन स्वागत करचे. हांगासर आमच्या एपिस्कोपल एरिया काउन्सिलाचे हुद्देदार तशेंच सर्व SVP संमेलनाचे एपिस्कोपल संमेलनांत 11 संमेलनां आसात तांचे अध्यक्ष सर्वांक हजर आसात. तुमकां सर्वांक आयच्या ह्या कार्याक हांव स्वागत करता. आमच्या फिरगजेंत 7 कॉवेंतां आसात. ह्या कॉवेंताची सुपिरियर आनी धर्म वयनी हांगासर आसात. तांकां आमच्या सभेचेर आसचो विशेष मोग तांकां आपोवणें दिवंक गेल्ल्या वेळार आमकां कळीत जालें. मोगाळ धर्म भयणीनो, तुमी आमच्या समुदायाक तशेंच सामाजीक दिवच्या सेवेक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मोगान ह्या कार्याक तुमकां स्वागत करता. आमची सभार संघ संस्थे आसली फिरगज आमची. आमच्या सभेच्या मोगान संघ संस्थेचे हुद्देदार हांगासर आयल्यात. सर्वांक मोगाचो स्वागत. आमचे संगत आसात सभेन सेवा दिवन निवृत्त जाल्ले संदे सिस्टर लीना रोजा आयल्या गे. ब्रदर माल्कम बारी येऊन. ब्रदर एडमंड फ्रँक आयल्यात. सिस्टर सिबिल सेरावो तांची भलायकी इल्ली बरी नासली वरी तांकां येवंक जावना. ब्रदर एडमंड फ्रँक आयल्यात. आता ब्रदर एडमंड फ्रँकाक ब्रदर विक्टर नोरोनान जड दिवन स्वागत करी जाय म्हूण विनंती करता. आमच्या संतोषांत वांटेली घेवंक आमच्या सांद्यांची कुटुंबादाराय हांगासर आयल्यांत. तुमी आमचो सपोर्ट सिस्टम. तशें तुमकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आमच्या सभेक वर्त्या मोगान सदांच पाठिंबो दिवच्या आमच्या दानींक हिताचिंतकाक सगळ्यांक मोगाचो स्वागत.
आमचे कार्य आज हांगासर बेंदूर SVP आमी आज संभ्रमताव तर हाका कारण जावन आसात आमचे SVPचे संदे. म्हजी मोगाळ भोंवडा आता बेंदूर SVPच्या संद्या लागीं एक घडीभर उबे रावंक विनंती करता. आमच्या संद्यांक तुम्ही पळयचे हे आमचे SVPचे बळवंत कांबे. आता ती सर्व तुमकां स्वागत करूंक आशेतात. किश्किन गुवा थँक यू मिसेस प्रीता लोबो. 6वे सेंट पॉल सभा घडोवंक एक कारण आसा. हे सभेचो अर्थ आनी ह्या सभे मुखान जाल्ली नावाला कसली म्हणून सेंटेनरी थीम सॉंग गावोंक मुखार येतात सभेचे सांदे. हे लिखलेले जावन आसात ताकोडे फिरगजीचे SVP सांदे जावन आसचे मानेस लॉयड ताकोडे.
A round of applause, ladies and gentlemen, not only for the great singing, but for the effort and the love that has been put into this song. A moment of recognition to Mr. Lloyd Thakode for creating such a beautiful piece. तुमच्या ताळ्यांचो आवाज. फाटल्या 100 वर्सांतावन बेंदूर सभा सलोनासची संक्षिप्त वर्दी तुमच्या मुखार दवरूंक मुखार येतात बेंदूर SVP सेक्रेटरी मानेस्तीन फ्लेवी लोबो. साविशेन पाऊल सभा बेंदूर संमेलन 1924 तावन 2024 पर्यंतली संक्षिप्त वर्दी. जनवराची 10 तारीख 2024 बेंदूरच्या चरित्रेंत बंगराळ्या अक्षरांनी बरोवन दवरी जई जाल्लो दीस. 100 वर्सां आदीं एक ल्हानशी जर जावन उदेली ही सभा बेंदुरान मात न्हय आसता सगळ्या दियेसीजी भोंवती आसच्या सर्व दुबळ्या आनी गरजेवंतांच्या सुकड्या जिवनान बरवशाची जर जावन फळ दिवंक शकल्या. ह्या उदका जरी वरवीं सबार कुटुंबां घनाचें जिवीत जिवंक शकल्यान म्हूण सांगूंक भोव अभिमान भोगता. इतली प्रगती जोडूंक फावो केल्ल्या धन्य देवाचो आमी काळजान तावन उपकार बावडटा. आमची साविशेन पाऊल सभा. साविशेन पाऊल सभा एक आंतरराष्ट्रीय कॅथोलिक संस्था. ही सभा 1833 इसवेन फ्रांसान एक लायक वकालत शिकप जोडून आसल्या फेड्रिक ओझानाम तावन प्रारंभ जाली. त्या वेळार दुबळिकायेन कश्टतेल्या लोकांची बिरमोत पावोवन 5 जाणां युवजाणां सांगाताक घेवन असलें एक चिंतप तांणी कार्यरुपाक हाडलें आनी साविशेन पावलाक आपलो पात्रून म्हूण घेतलो. 1850 इसवेन भारतान साविशेन पाऊल सभा स्थापन जाली. 1860 इसवेन मुंबईंत ही सभा अधिकृत तरान सुरवात केली. दुबळ्या धाकट्यांच्या हुस्क्यान भरिल्ल्या मुंबईंत वस्ती करून साविशेन पाऊल सभेन सांदो जावन आशिल्ल्या बेंदूरकार भाव आलेक्स पायसान कोडयाळ पावल्ल्या वेळार आपणांत आसल्या चिंतपान बरयल्ल्या श्री लुईस मास्करेनसाच्या काळजान ही जर फुटाशी केली. चिंतपान बरयल्ल्या हाचे फळ जावन येदोळुसो गुप्ती दुबळ्या धाकट्यांतय उदार जावन आशिल्लो भाव लुईस मास्करेनस, विलियम झेवियर, फ्रांसीस तावरो आनी ताचो भाव AP तावरो सवे तांचो विगार तशें सैरो जावन आसच्या देवाचो सेवक मानादीक बाप RFC मास्करेनासाक मेळून तांच्या अनुमतेन आनी आशिर्वादान फिरगज हांतार वैशांतीक संमेलन आयच्या तारीखेर म्हणजे जनवरी 10 तारीखेर 100 वर्सां आदीं स्थापन केली. आज आमी हाचो शतमानोत्सव संभ्रमतांव. बेंदुरान सुरवात जाली ही सभा प्रस्तुत 111 फिरगजांनी विस्तारल्या म्हणून भोव अभिमान भोगता. सभा चलून आयिल्ली वाट. अशें सुरवात जाल्ली सभा फाटल्या 100 वर्सांनी 24 अध्यक्षांच्या मुखेलपणान सर्व वैशांतीक भाऊ भयणीच्या सहकारान सभेचे ध्येय फिरगज आनी दियेसीजी मटार जारी करूंक शकल्या. देवादीन भाऊ आलेक्स पायसाच्या प्रोत्साहन देवादीक मोन्सिंजोर RFC मास्करेनसाच्या निर्देशनाखाल देवादीन भाऊ लुईस मास्करेनसाच्या क्रिस्ता सारक्या काळजान आनी दूरदृश्टेन बेंदूरची सभा भद्र बुन्यादीचेर उरल्या आनी निस्वार्थ सेवेच्या मनोभावान भरिल्ल्या सांद्या सवे सबार मायोमागोच्यो करण्यो करून सगळ्या दियेसीजीचें तीक जावंक पावल्या म्हणून संतोष पावता. आमच्या सभेचे थोडे सांदे राष्ट्रीय आनी केंद्रीय समितीन सेवा दिल्या आनी आतां दिते आसात म्हणून सांगूंक भोवतो अभिमान भोगता. आमच्या बेंदूर सभेचो भाव देवादीन आल्बन कॅस्टेलिनो 1950 इसवेतावन साविशेन पाऊल सभेचो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष आनी 37 वर्सां वैशांतीक संदेश पत्राचो
कार्याळ संपादक जावन सेवा दिल्या. भाऊ लिनस कोलासोन केंद्रीय समितीचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. तांचे बराबर भाऊ जे.डी. लोबो, भाऊ सी.बी. फर्नांडीस, भाऊ ए.आर. डिसोजा, भाऊ जेरी फर्नांडीस आणि भाऊ लुईस टेसा ह्या सर्वांनी बेंदूर संमेलना सांगता हेर संमेलनाच्या उदरगते खातीर दिल्लो वावरो होगलापाक फावो. सभेन 40 आनी 2 वर्सां सेवा दिवन भाऊ गिल्बर्ट पिंटो आतां निवृत्त जाल्यात. तांणी राष्ट्रीय समितीन ए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अँड एक्सटेन्शन ऑफिसर टू वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिल, कोऑर्डिनेटर SSVP वेस्टर्न इंडिया रिजनल कमिटी, 2 अवधे केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष आणि बेंदूर संमेलनाचे अध्यक्ष अशें विविध हुद्यांनी विशेष सेवा दिल्या. आमच्या दिएसीसीन वेगवेगळ्या फिरगज विगारांच्या अनुमतीन पावनशे म्हणजे 75 संमेलनां जल्मा हाडली कीर्त तांची जावन आसा. ते आतांय पडद्या फाटल्यान हे आमचे सभेचेर दिश्ट घालून आमकां मार्गदर्शन दिते आसात. त्यानंतर भाऊ हेराल्ड मोंतेरोन बेंदूर संमेलनाचे अध्यक्ष जावन तशेंच केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष जावन अपूर्व सेवा दिल्या. आमच्या संमेलनाचे भाऊ विक्टर नोरोना केंद्रीय समितीचे खजानदार जावन आशिल्ले. भाऊ क्लॅरेन्स मचादोन 6 वर्सां बेंदूर संमेलनाचे अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. तशेंच फाटल्या 12 वर्सां तावन ते केंद्रीय समितीचे खजानदार जावन सेवा दिते आसात. तांच्या मुखेलपणाखाल सकट लेखपाक पारदर्शक आसून होगलिकेक पात्र जाल्या. 2023 नोव्हेंबर 9 तारखेतावन भयण प्रीता लोबो बेंदूर संमेलनाची अध्यक्षस्थान सोबून आसा. बेंदूर संमेलनाची पहिली श्री अध्यक्ष ती जावन आसा. 2019 वज्रोत्सवाच्या उडासाक केंद्रीय समितीन फादर मुल्लस आस्प्रेतेच्या सहयोगान आणि कृपेन दुबळ्या आणि पोसक्या कुटुंबांक आसा केल्ल्या वैद्यकीय योजन हाची हेल्थ केअर प्रोजेक्ट ऑफिसर जावन फाटल्या 6 वर्सांनी सबारांक बेरांत आणि कंतिविणे चिकित्सा जोडूंक ती सेवा दिते आसा. ती फाटल्या 3 वर्सां तावन केंद्रीय समितीची उपाध्यक्ष जावनी आसा. प्रस्तुत तिच्या मुखेलपणाक काल बेंदूर संमेलन शतमानोत्सव उत्सव संभ्रमते आसा. सभेची आत्मीक कार्य सभेचे सांदे हरियेका ब्रेस्तारा सांजेर 5:30 वरार बेंदूर मिटींग सालान सांगाता मेळटा. हप्त्यावार आस्पत्रेची, पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, प्रायवंताची आणि गरजेवंताची भेट करून तांचे संगी वेळ करशिता. सभेचो घडणार भाग्यवंत फेडरिक ओझानामाच्या फेस्ता दिसा म्हणजे सप्टेंबर 9 तारखेर भाग्यवंतपणी आत्मीक फायद्याची कामां करता. दाखल्याक आराधन, आष्ट्याची भेट आणि हेर. आमचो पात्रोन साविशेन पावलाच्या फेस्ता दिसा म्हणजे सप्टेंबर 27 लागशिल्ल्या आयतारा फेर्गजेन पात्रोनाचे फेस्त गड्डळेन संभ्रमता. वाऱ्याड्या हांतार वर्साक 3 फावटी सलच्या आत्मीक आटोवान पात्र घेता. 6 पात्रोन कोसे सावन सायबिणीचे फेस्त डिसेंबर 8 तारखेर जाल्ल्यान मरियेच्या कथावीन गर्भी संभरलेले हे फेस्त वाराड्या हांतार आमी आचरण करता. केंद्रीय हांतार हे फेस्त 5 वर्सांक 1 फावटी गद्दळेन आचरसिता. सभेचो माया मोगाचो वावर फाटल्या 100 वर्सांनी आमच्या सभेन सबार माया मोगाची कामां हाती घेतल्यान वस्तेची समस्या विपरीत जाल्ल्या वेळार सभेन सांत आंतोन चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूटान दिल्ल्या जाग्यार प्रेमनगर मरोळी प्रदेशांत 34 घरां बांदून गरजेवंतांक दिल्यान. तशेंच विविध काळार गरज पडल्या वेळार सभा दिएसीसींतल्या सबारांक घर बांदूंक कुमाक करीत आसा. फाटल्या 100 वर्सांनी सभेन सबार कुटुंबां पसकी करून घेतल्यान ह्या कुटुंबाचो आर्थीक, आत्मीक आणि संपूर्ण प्रगती सभेचो शेवट जावन आसा. पसकी करून घेतलीं सर्व कुटुंबां आतां आर्थीक आणि सामाजीक रितीर बऱ्या पावंडाक पावोवंक सभा कारण जाल्या.
कसलोच जात मत लेखी नासता आमचे संमेलन भोव दुर्बळ्या कोटम्यांक पोस्किंग करून घेता. फिरगजेंतल्या गरजेवंतांक मात न्हय आसता. आमच्या सभेच्या रेग्रां प्रमाणे हेर फिरगजेंतल्या दुर्बळ्या गरजेवंतांकी शिकपाक, पिडेक, मरणाक, काजराक आनी घर बांदूंक आमची सभा कुमके हात दिते आसा. फाटल्या 100 वर्सांनी सुमार 221 फिरगजगारांनी सभेचे सांदे जावन निस्वार्थपणी सेवा आनी उदारपणी आपली देणगी दिल्या म्हण सांगूंक अभिमान भोगता. प्रस्तुत सांत सेबेस्तांव बेंदूर संमेलनान 18 जाणां कार्याळ सांदे आसात. बहीण प्रीता लोबो अध्यक्ष, बहीण फ्लेवी मस्करेनस कार्यदर्शी, भाऊ अँटनी पिंटो खजनदार, भाऊ वॉल्टर लोबो आनी बहीण सेलीन डिसोजा उपाध्यक्ष जावन सेवा दिते आसात. फाटल्या 2 वर्सांनी 14 भयणी नवे संदे सभेक भरती जाल्यात म्हण सांगूंक संतोष पावता. प्रस्तुत 19 आत्मीक सलयेदार आमचो विगार मानादेक बाप वॉल्टर सोज केवल आत्मीक मात न्हय आसता सभेच्या सर्व गरजांक संतोषान स्पंदन करून मार्गदर्शन दिवन आसात. तांचे सेवे आनी प्रोत्साहा खातीर आमी तांचो काळजांतावन उपकार बावरता. फाटल्या 100 वर्सांनी सभेन हजारो गरजेवंतांक कुमक करूंक साध्य जालां जाल्यार हाका कारण जावन आसात आमच्या फिरगजेचे दानी. तांणी आमचेर दवरल्या विश्वासान आनी दिल्ल्या दानान इतल्या वर्सांनी आमकां हे सभेक यशस्वी रितीन मुखारूंक साध्य जालां. ह्या वक्ता सभेक दान दिल्ल्या सर्व फिरगजगारांचो उपकार आठवून देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या वर्सांनी आमची सभा आनी किसडीत मापान सेवा आनी मोग गरजेवंतांक वांटूंक फावो जावं आनी क्रिस्त जिविताची परजळीक देख जावं म्हण सर्वेस्पला लागीं प्रार्थना करता. बळवंत, कार्याळ आनी यशस्वी बरें जावं आमची विशेंत पावल सभा. देव बरें करूं. हो बूक आमचो रेजिस्टर 100 वर्सां आदलो मेंबर्स रेजिस्टर आनी तो 222 मेंबर्सांची नांवां आसात. 100 वर्सां पयलेंचो बूक आमच्या विशेंत पावल सभेन जो बरो करून दवरला. ही एक अँटेक म्हण येता त्या देखून आमच्या अध्यक्षणीची इच्छा आसली हें दाखयचें म्हण सांगून त्या देखून वो दाखयते आसा. Aloysius Mascarenhas, first one. First member, Aloysius Mascarenhas. William Sequeira, second member. Joining date 10/1/1926. Thank you. आमचे मध्ये आमचे प्रिन्सिपल बाप फादर अरुण आयल्यात. तांकांय मोगाचो स्वागत. तांकां आज उप्पीन अंगडी वचूंक आशिल्लें तांणी सांगलें म्हजेडे हांव तुमच्या प्रोग्रामाक येजयस म्हाका फाल्यां सकाळीं येता थंय मिसाक म्हणाले. फादर तुमी आमचे दवरल्या मोगाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मोगान तुमकां स्वागत करता. तांकां जड दिवन स्वागत करतात सिस्टर पेट्रिशिया लोबो. आमचे मध्ये मानेस्त लेस्ली रेगो येयल्यात. तुमकांय मोगाचो स्वागत. ओडो लावून स्वागत करतना एका व्यक्तीक स्वागत करूंक विसरली, माफ करा. आमचे मध्ये आमच्या शातामोनोत्सव कमिटीची चेअरपर्सन आसा बहीण फिलोमिना मिनेजस मिलार फिरगजेची तिकाय तुमच्या सर्वांच्या नावे स्वागत करता. ब्रदर जोसेफ डिसोजान तिका जड दिवन स्वागत करी जाय म्हूण विनंती. 100 वर्सांची चारित्रां आमच्या मुखार दवरल्यात. मानेस्तीन फ्लेवी लोबो तुमकां देव बरें करूं. 100 वर्सांचो दाबाजो आज आमी आचारसिताना. 100 वर्सांनी सबार आमचे भाव भयणी ह्या संमेलनाचे सांदे तांचो वावर करून देवादीन जाल्यात. Now to pay tribute to all those wonderful souls that worked for a good cause,
I call upon Mr. Clarence Machado. म्हाका असो उडाच एक संस्थो आपली 100 वर्सां संपयली म्हणटना ह्या संस्थेचे पयले मेळटकाण शतमहोत्सव संभ्रमच्या ह्या संदर्भी आपली नदर पाटी गोंडयतना हाचे फाटल्यान वाव दिल्ल्या सर आमच्या मालगड्या तेवशीन आमची झळक खंचता. आतां वेळ आयला तांचो उडास काडून तांचे खातीर मागचो. फाटल्या 100 वर्सांनी आमच्या ह्या सभेंत सेवा दिवन देवादीन जाल्ल्या सभेच्या भावा भयणी पासत आमी मागताव. तांणी ह्या संवसारी आसतना जेजून दिल्ले शिकवणे प्रमाणे विशेश जावन दुबळ्या आनी गरजेवंताची सेवा करून माया मोगाच्यो करण्यो केल्ल्या पासून सोमयान 8 भागी मुखान बसयल्लें सासणीक सूख तांकां लाभय. आनी ह्या म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक कितें तुमी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें तर भोगा सर्गींचे राज म्हणल्या उतरांक सरी जावन सर्वांक सासणीक सूख लाभय म्हूण मागतां. आतां एक घडी सकडांनी उबे रावन ससनाचो विशय मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोव दी आनी समाधानान घेवन दी. सरल्या भावार्थाचे आत्मे देवाच्या काकोलतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आतां सोम्यान आमकां शिकयलें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकयल्ल्यां बक्षिता जशें आमचीं पथकां बोगस आनी आमकां ताणल्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. Thank you. आता तुमचे मुखार येतात एपिस्कोपल एरिया काउन्सिलाची अध्यक्ष मानस्तीन आयडा पेरेरा. देव बरी सांज दिन समेस्तान वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सेर्यानो भाऊ अध्यक्ष भाऊ जोकवेल्लो, आत्मीक सल्लागार बाप फ्लेवियन लोबो, विगार बाप तशेंच आत्मीक सल्लागार बाप वाल्टर तशेंच आमचो चंदो सिनियर मेंबर गिल्बर्ट पिंटो आनी हांगा जमलेल्या भोव मोगाळ वैशांतीक भावांनो भयणीनो आनी अभिमानीनो. आज निजाय की आज आमचो शतमानोत्सव आचरसूंच्या बिंदूर फिरगजेच्या सर वैशांतीक भावांक आनी भयणीक हार्दिक उल्हास पटयता. 1926 जानेवारी 10 तारखेर मंगळूर दिवसेजीन पयल्या फावटी बेंदूर फिरगेजीन साविशेन पावल सभा सुरवात जाली आनी आज 100 वर्सां संपयतना ह्या वर्सांनी ह्या सभेन दराळ माया मोगाची आनी निस्वार्थी सेवा दिवंक फावो केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवंक फावो. SVP म्हळ्यार सर्वीस ऑफ व्हेरी पुवर. भोव दुबळ्यांची सेवा म्हणची गुंडाय हातूंत आटापून आसा. असली ददुस्कायेची चरित्रां घडिल्ल्या SVP बेंदूर फिरगजेक उल्हास आनी अभिनंदन कितले पटयल्यारी पावशेना. ह्या आचरणा संदर्भी तुमकां बरें मागून शबासकी पटयतना तुमच्या फिरगजेंत आनिकी चड उमेदीन बरोवन सेवेच्या कामां मरिफात जेजूचे मिसाव फळादीकपण जावं तशेंच जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमच्या परिसरांत उजवाड आनी पृथ्वेचे मीठ तुमी जावं म्हूण मागता. माय मोगाच्या स्पिरितान बरोवन वोत या पावस कश्ट या पुरा सणलेकी नासतना क्रिस्ताची कृपा सांगातच आसतली म्हूण मतीन दवरून तुमी असो वावर केला. एक निदर्शन दिवचें तर पिडेस्तांची निरंतर भेटकन तांकां नवो भरवसो दिवन वावर करून आसा तुमची अध्यक्ष भयण प्रिता. तिच्या निस्वार्थी सेवेक होगळाप दिवंक फावो. तुमच्या समेस्ताच्या वावराक सबार आनी वावर दिवन आज ती आमचे मदें नांत तरी तांचे खातीर आमी मागया. आज आमी आसाव आमच्या ह्या कार्याच्या रंगाळ वर्सा तुमकां सर्व बरें आशेता. गरजेवंताचो सहकार तुमकां ऐन वेळार मेळोवन दी. तुमचो वावर निरंतर मुंदरसून वचून दी. समेस्तांक बरें मागून आज म्हाका उलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या भयण प्रिता फ्लेवी कजंदर भाव तशेंच सर वैशांतीक भावांक आनी भयणीक देव बरें करूं म्हणटा. मानस्तीन आयडा पेरेरा तुमकांय देव बरें करूं.
SVP, so Central Council Spiritual Advisor, Father Flavian Globo, तुमची बोगना आमच्या मुखार उसारूंक मुखार येतात. वेदिरासच्या सर्व मनाच्या सैर्यानो वाळटी जो दट्टू गिल्बर्ट दट्टू प्रीताबाई आणि वेदी मुखारसच्या सुमेश म्हज्या मोगाच्या भवन आनी भयणीनो ह्या दिसांनी SVBच्या खंयच्याय संभ्रमाक गेल्यार म्हाका उलोवंक विचारतात. मुखार येवन उलोवचें तें व्हडलें टेन्शनाचें काम. प्रस्तुत मोगाच्या न्हू म्हाका मंगळूर DSCCन 2 हुद्दे दिल्यात बिसायबान. एक सेमिनारीचो प्राध्यापक आनी एक हांगा SVBचो आत्मीक सल्लागार म्हणून. एक्चुअली दोनी हुद्दे म्हाका सूट जायनात. सेमिनारीन गेल्यार थंय सांजेर शॉर्ट्स घालून खेळोंक गेल्यार ब्रदरा बरी तूं दिसता पात्र म्हणटात. हांगा SVBचो म्हाका आत्मीक सल्लागार करतना कोणाक सांगलें गे ओ भुरगो पात्र म्हणून कोणाक हांगा येयल्लें तुमकां काल्याक सांगचें म्हळ्यार सकाळी मायक आमकां आयले पर हांगा रावन रडटात. म्हाका टेन्शन जाता तुमकां येयलें आसय म्हणून सुरूक. अभिनंदन मोगाच्या न्हू 100 वर्सां जाता आसतना म्हाका उडास येता. SVB म्हणटा आसतना टूर्स आसो सान मार्टीन त्या विशयान तुमी आयकलां जावं परो तो रोमाचो सोजेर जावन आसलो. एक दीस सांजेर गोड्याचेर वेता आसतना मार्गा देगेर एकलो विणगो मनीस हिवाना कोटसो तो पळयता आनी मार्टीन ताच्या कांद्यार आसतो तो शेलो तांबडो शेलो अर्दो पिंजून त्या विणग्या मनशाक न्हेसयता. आनी त्या राती मोगाच्या न्हू मार्टिनाक सपन पडटा आनी सपनांत ताका जेजू दिश्टी पडटा. तो विणगो मनीस मार्गा देगेर बसून आसलो ताच्या जाग्यार जेजू बसला. तो विणगोच आसा आनी त्या सांजेर मार्टिनान घाल्लो तो तांबडो शेलो जेजूच्या आंगार आसा. भोव वर्ता बरीत घडीत दुबळ्यांची सेवा करचें म्हळ्यार आमी जेजूची सेवा करचें. उडपीचो बिसायब एक दीस एका व्हिडिओन तशें उलयतालो तें हांवें पळयलें. आमी मेल्या उपरांत जडतेच्या दिसा देव आमकां विचारचो ना तुवें कितलीं बिल्डिंगां बांदल्याय, केदें व्हड घर बांदलाय, घरा स्विमींग पूल आसा गे, खंयचें कार तुजे लागीं आसा, कितलीं मिसां भेटयल्याय, कितलीं नवेनां केल्याय विचारतलो कांय कळीत ना. हाका चड म्हत्व दिवचो ना पूण जेजू खंडीत जावन आमचे लागीं विचारतलो मोगाच्यान एक दीस भुकेल्यांक खाण दिलाय गी, तानेल्यांक तुवें पिवंक दिलाय गी, विणग्यांक न्हेसोंक दिलाय गी, निर्गतिकांची पिडेस्तांची बंदेंत आसलेल्यांची तुवें भेट केल्याय गी, मेल्ल्यांक तुवें निके पिलाय गी. जेजू आमकां विचारतलो. आनी हेंच मिसावणें गी आमी करचें SVBंत दुबळ्या धाकट्यांची सेवा. हाचें की वर्तें कितें आसा दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करची म्हळ्यार आमी सदारण सर्गाक एक निसण बांदले बरी. एक दीस आमकां वचोंक मेळटलें आनी जेजू सांगता तो संतोश आमी भोगोवंक पावतले. ह्या दिशेन फाटल्या 100 वर्सांनी बेंदूर संमेलनांत हांव साबार वावर चल्ला दुबळ्या धाकट्यांच्या उदारगते खातीर. हांगाची मनशां पळयात बेंदूर आसचीं कोणा लागीं जाल्यार हांगासर आसचीं मनशां तांच्या लागीं तांच्या उलोवपांत उतरांनी व्हडलोसो इलाप ना, गन ना, अहंकार ना. तें उलयतना खुशी जाता आयकूंक. टू द पॉयंट डायरेक्ट सादी उतरां सकडी उलयतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां दुबळ्यांचो मोग आसा. दुबळ्या मुखार वेता आसतना व्हडलें दरबार आमकां गरज ना. जाय जे काळजांत इल्लोसो मोग आनी सेवा करचें बरें मन. आनी फाटल्या 100 वर्सांनी हेंच सेवेचें बरें मन तुमी दुबळ्यांत थंय दाखयलां. साबार दानी मुखांतर हांवें सांगलें मिसा वेळार आमी दानी आनी दुबळ्यां मदें एक सांको जाल्या, एक ब्रिज आमी जाल्या आनी जेजूची सेवा आमी केल्या. ह्या दिशेन सोमेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां. फाटल्या 100 वर्सांनी ही सेवा तुमी केल्ल्या खातीर. आनी म्हाका आत्मीक निर्देशक जावन नमेरलेल्या दिसा जावन हांवें करचें एकच काम, तें सुमेस्त म्हज्या बाबा भयणी खातीर मागचें. ते एकामेका ब्रदर्स आनी सिस्टर्स म्हणटात, हांवें दट्टू आनी बाय म्हणचें. म्हज्या दट्टू आनी बायां खातीर हांवें मागचें. तें काम हांव बऱ्या रितीन करतां आनी ह्या विशयान म्हाका अभिमान आसा, मोगाच्यान अभिमान आसा. ह्या खातीर तुमकां सुमेस्तांक परत हांव अभिनंदन पाठयतना काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. अवकाशाकी देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं फादर. हर एकल्याक आमकां 26 पॉल सभेची सुरवात वाडावळ आनी सेवे विशयान चडीत कळोवंक मौन आसतलें. आमचे मदें आसात 26 पॉल सभेचे मलगडे भाव. फाटल्या 40 आनी 2 वर्सां तावन ते 26 पॉल सभेक
आपली संपूर्ण जिणी समर्पण दिल्लेले. तांणी ह्या सभे विशांत उतरांनी उलोवच्या की तांची जिणी पळयल्ले सभे विशांत जाणा जाल्यात म्हळ्यार चूक जावची ना. हांव विनंती करतां आयच्या कार्याचे गौरव जावन आसचे मिस्टर गिल्बर्ट पिंटो. तुम्ही मुखार येवन तुमच्या काळजाची भोगणां आमच्या मुखार उसारच्याक आनी फाटल्या 100 वर्सांची झळक दिवच्याक. साम विशेन पौल सभा सान सम्मेलन बोस्टॉनचे सम्मेलन बेंदूर हाच्या 70 संदर्भी हजर असलेल्या बेंदूर मनाधिक विगार बाबानो, केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष ब्रदर जोकवेलो, केंद्रीय समितीचा आत्मिक सल्लागार जावन आसचे मनाधिक बाप फ्लाविन लोबो, एपिस्कोपल प्राधिक समितीची अध्यक्ष बहीण आयडा पेरेरा आणि सांगतच आईच्या या सभेची या सतो म्हणून सभेच्या संभ्रमाची गुरकारण तसेच अध्यक्ष जावन आसची बहीण प्रीता लोबो आणि हांगासर वेदी मुखार आसचे आमचे सहायक विगार फादर विवेक, मनाधिक फादर विगार फादर मनाधिक फादर अरुण आणि हांगासर आसच्या सरू रेवरंड सिस्टरां सांगातास गोवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी दीपक आणि रॉयस्टन परेस, सांगातास लॉय सकाळी हांगासर सांगातास हांगासर हजर आसलेल्या विविध संघटनाच्या मुखेल्यांक आणि प्रत्येक जावन आज हांव उडास करता आमच्या भाऊ केंद्रीय समितीचो निवृत्त माजी अध्यक्ष भाऊ हेरल्ड मोंतेरो आणि केंद्रीय समितीचे सर हुद्देदारां आणि सांगातास हांगासर आसलेल्या हजर जाल्ल्या एपिस्कोपल वाराड्याच्या आणि सिटी वाराड्याच्या सर अध्यक्षांक सांग्यांक तुमकां सर्वांकी हांव सांगतास बेंदूर आयच्या आज सतमनोत्सव उत्सव आचरण करच्या अध्यक्षांनी आणि सांगता सांग्यांक सर्वांकी हांव ह्या वेळार अभिनंदन करता आणि उल्हास दिता. धा वर्सां आदीं म्हळ्यार आमच्या सभेक विशेन पौल सभेक 90 वर्सांचो जुबिल्योच्या संदर्भार हांव ह्या सभेचो अध्यक्ष जावन आसलो. त्या वेळार म्हज्या मतीन 2 विचार आसले. आमी हांगा सभा 100 वर्सां आदीं 90 वर्सां आदीं जाता त्या वेळार सुरू जाल्ली सभा अंतू आमच्या देशान एक म्हटलें म्हळ्यार स्त्रियांचें संमेलन ना, आणखी जावना. भारतान मस्त आसा, केरळांत आसा, तामिळनाडांत आसा, हायेस्ट आसात खाली स्त्रियंत संमेलन आसा. पूण आमच्या दुरदर्शनान हांगा म्हाका तें जावना काम करूंक केंद्रीय समिती करीचें म्हणलें. त्या खातीर हांवें आमच्या संमेलनांत सद्या 8 भयणी आयल्यो त्या वेळार हांवें तांचे ते उतार घालें. तुमी एक सभेट तक्षाना सगळ्यांनी विरोध केलो, हांवें सोडलें ती सुमेची खुशी कोणना म्हणून. पूण सुमेची खुशी फक्त हांव ते मुखार गेलो. एटलिस्ट हे शतमानांत म्हणे एका स्त्रियेन बेंदूर संमेलनाची मुखेली जायची म्हणून. तशें देवाची खुशी आसली. तशें बहीण पॅट्सी लोबो बहीण प्रीता लोबो ह्या सभेची प्रथम स्त्री अध्यक्ष जावन आयिल्ली. 100 वर्सांनी उडासलो 100 वर्सां. तिका हांव म्हज्या तर्फेन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन उल्हासिता आनी अभिनंदन करता. सांगता आनी एक सांगता जाल्यार आमच्या मदें वेदीर हजर आसा बहीण आयडा पेरेरा. ती एपिस्कोपल वाराड्यांत प्रथम स्त्री अध्यक्षीण जावन वचून आयज जाल्यार तिच्या हाताखाल 11 संमेलन आसात. तिकाय हांव म्हजे तर्फेन आनी तुमच्या संमेस्ताचे तर्फेन अभिनंदनान उल्हासीत. आनी बेगीनच 4 म्हयन्यांनी केंद्रीय समिती अध्यक्ष जावंक आसा. त्या वेळार म्हणी देवाची खुशी आसा जाल्यार देवान दिल्या शिवाय कोणाकय कांय मेळना. तेदळ म्हणे स्त्री अध्यक्ष येवन दी म्हणून म्हजी एक आशा.
आमकां सर्वांकी आमी सर्व आयतारा मिसा येता त्या वेळार आमकां ह्या जाग शर्मा वेळार सांगतात मागणी आनी सेवा वय मागणी आनी सेवा दोनी एका वायनाची दोन तशें जाल्यार आमी ते गरजेन मागणें करून राजकारण आमी आमचो समेचे सुवार्ता भायर वचून प्रगट करूंक आसा. पूण एकी फुडें कशें जाता म्हळ्यार सेवा करूंक सगळ्यांक मोन आसता, पूण ती सेवा कशी जाता म्हळ्यार आमच्या बाबा शिकूनचे आमी आमच्या वादलाक आमी म्हज्या बाबा शिकयता. तुमकां विवरणाक हांव सांगता. एका फिरगेजे लागींच एका मानस्तीचें घर आसलें आनी घर मरगार करता आसलें. ताका ही सेवा करची म्हणटा एक आशा आसली. त्या खातीर ताणें दनपारां ताच्या घराच्या भायर येवन ताणें राखची आसलें कोणी म्हणी मेळ्ळ्यार दुर्बळो ताच्या सांगाता दनपारां जेवण करतलो तो. अशें ताजें करतना एक फावटी अशें घडलें की तो एकलो रावन ते भिकारो आयलो ताका हांणी सांगलें जेवताय गे म्हणून दनपाराचें ताणें जेवण जेवताय वय तरी हांव बुकेला जेवता म्हणालो. तर हांव म्हणजे म्हटलें बागेल ओपन करता आनी तुका आपयता ये. तशें ताणें बागेल ओपन केलें आनी ताका आपयलें आनी वो भितर मानेस्त भितर आयलो. त्या ताच्या डायनींग टेबलार 2 बुशयो दवरल्यो. ताणें तो जेवण वांटलें. एक बुशी ताणें ताच्या फाटल्या बागलार अशें मोनयेर दवरली आनी तो ताणें डायनींग टेबलार बसलो आनी तो म्हणलो आतां आमी हर एक फावटी आमी हांव कोणाक जेवण दवरचें म्हाका शिकयता हांवें शिकयल्या बरें तुवें म्हणा म्हणलो जायत म्हणलो जायत तेणी हांव म्हणलो तो. तर ताणें आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं सुरू केलें आनी म्हज्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं म्हणलें. म्हाका बेजार जालें. परतें फाटीं पळोवन म्हणलें हांवें तुका सांगलें म्हजें बरें म्हण म्हणून आनी परत्यान हांव मागीर शिकता म्हजें बरें म्हूण आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं म्हणलें. आनी परत्यान तेंचो म्हणलें म्हज्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. ताका म्हणलो तुका समजना गे आयकना गे तुका ना देनी तशें करूंक जायना. आमच्या बापा सर्गीच्या म्हणल्या उपरांत हांव आनी तूं बाप आमच्या सर्गीच्या बापा मुखार भाव जाले. तुवें म्हाका फाटल्या बागला जावं आपयलें आनी जेवण आपयलें. तशें आमी सुमेच्या मुखार भाव जाल्यार तुवें मुखल्या म्हाका आपूण तुज्या सांगता म्हाका जेवण दिजें आहलें. ताच्या बदला तुवें म्हाका फाटल्या बागलान दिलां. तशें म्हणून जायना म्हाका हांव आमच्या बापात म्हणटा हांव म्हज्या बापात म्हणटा म्हणलो. अशें जाता आमचें काय आमी सेवा करची संपूर्ण आमी सेवा जायना. आमी एक सेवा करी जें तें सांगलां म्हणल्यार आमी करचें तशें न्हय तें. अशें तें जाताना आमच्या केंद्रीय कार्याध्यक्ष ब्रदर जॉन केदाळे आमच्या फॉर्मेशन या ट्रेनिंग कॅम्पाचेर सांगचें आसतें. आमचे संध्यांनी सडावट काले म्हणजे एका 1000 रुपया काल्या वखदाक गरज आसा जाल्यार आनी दिवचे सभेच्यान कोणाच्या संध्यांनी 10 रुपया मात्र पूण 100 रुपया कितें उलयतात म्हूण 100 रुपया कितें उलोवचें आतां दुखचें हें पळोवन ताणें कितें केलें म्हळ्यार आनी केंद्रीय समितीन केलें म्हळ्यार एक दुर्बळ्या खातीर ती एक मेडिकल फंड हें केलें प्रोजेक्ट केलें. तो 2 वांटे आसा एक जनरल मेडिकल आनी एक डायलिसिसा खातीर. फाटल्या वर्सांतान ते सिस्टर प्रिता लोबो ते पळोवन आसा तिका गुत्ता कन्विनर जावन ह्या टायमार आमच्या बेंदूर फिरकेच्या घरान आमकां मस्त सहकार दिला. ह्या प्रोजेक्ट दोनूय प्रोजेक्ट आनी एक प्रोजेक्ट आसा एड्युकेशनाचे हांव त्या विशयान सांगना ते आनी सुरू जाता मात अंतू ताणें मस्त सहकार दिला. पूण ताचे किसड पार्ला फिरकेचो आमचो एक सांदो आसा ताणें ताचे सगळे प्रोविडंट फंडाचे पयशे 10 लाख ते डोनेटराक किडनी फंडाक केल्यात आनी तो करत आसा. तशें म्हणटना देवाची सहाय वस्त आसा. आतांच्या वेळार आतां सुमारे लाखांनी दिवचे सयत व्यक्ती मुखार आयल्यात. तशें म्हणटना हें सोमयेचें काम तो सुचोवन व्हरता मुख्य हांवें आनी करनास ह्याक आसा. हाचे खातीर हांव बेंदूर फिरगेसराच्या दानीक मस्त उपकार पावता कित्याक फाटल्या 100 वर्सांनी तांणी आमकां दान दिवन आनी आमकां सांबाळ्ळा. ह्या वेळार हांव तुमकां एक सांगून आमच्या सडावत आमचे मुखेली आहात सभेचे सॉरी हाचे फिरगेसीचे तांचे एक सांगता आज तुमी फोर क्रिस्त जयंती 2025 आमकां स्पेशल स्कुलाक एक दीस करसूंक आसलो. त्या दिसा तांकां 200 जाणांक आमी जेवण दिलां आनी आमी हाका आश्रमांत वचून थंय खर्च करता. आज ह्या आमच्या जुबल्याक आमी आसा बार खर्च केला. आतां सरी एका मिसा उपरांत तांकां फळार आनी दिवन आमी करनासा. तुमच्या मतीन येवपड्या पयशे खंयचे खर्च येतात हांव सांगता जाल्यार हे सकट पयशे
आमच्याच बोल्सांनी आमच्याच स्पॉन्सर आम्ही दिवचे शिवाय आम्ही फिरदेसरान दिल्ल्या एक पैसो आपण ना फिरदेसरान दिल्लो 100% आणि तशेंच वैशंती भावा भयणींनी आपल्या वाढदिवचे पैसे ते सांगात घालून आम्ही ते दवरता ते त्या पैशांचेर आम्ही कस्टोडियन मात्र आमकां ताजेर कांय हक्क ना हर एका मिटिंगार तितले फावो जाता तितले करून आमी तांकां व्यक्तिगत आमी दिता ह्या फावटी आमच्या ते येवजण बरें चलतना आतां आमी आनी एक येवजण आमच्या अध्यक्षांक तो सांगू पुरो भुरग्यांक हायर एड्युकेशनाच्या विशयांत ते त्या विशयान हांव सांगना वेळी जाता मागीर आनी एक काले म्हणल्यार आमच्या नव्या संमेलनाक आमच्या बिंदू संमेलनाक 100 वर्सां जातात जुबिल्यो म्हणटाना आमी फाटले सकडांनी मुखारी आमी मुखार कशें करचें म्हूण आसा पूण हांगा एक आमच्या घडणाराचें मुळावो ध्येय म्हळ्यार हर एका एक्टीव मेंबरान संघटीत जावन एकच काळजाचे एकच मनाचे जावन माया मोगाच्या एकच उद्देशान दुर्बळ गरजेवंताची अनाथाच्या निर्गतिकांची व्यक्तिगत पर्सन टू पर्सन सेवा करीचे आनी आमकां सोम्यान दिल्ली ती मोग आनी ताची ती दैवीक काकूळट ह्या गरजेवंताचे वांटून आमची स्पिरिच्युअल ग्रोथ आमचे जायजे आनी आमी सचीपणा वसाचे म्हण ताची खुशी पूण आतां ज्या आमच्या ह्या संदर्भार देवाचे दयेंत कोणासर आमच्या सौरा आमची पस्की कुटुंबां पयलीं 25-30 आसलीं आतां काली एक मात आसचें दिसता तशें जाल्यार आमकां हें घडणारचें कशें पर्सन टू पर्सन तुमकां चुकता त्या खातीर तुमकां 1 साला दिता तुमी 4-5 वस्तू तो भयणी आसात 4-5 भयणी सांगाता मेळा आनी कांगनाडी आस्पत्रेच्या जनरल वॉर्डाक वसा आनी तांची भेट करा 4-5 सांगता करना येताना तो तुमी 5 जाणां ओट्टू मेळना जाल्यार ओड न्ही 4 या त्या गांव ओट्टू सांगता वसा थंयसर पिडेस्तांची तुमी भेट करा हिंदू जावं दी क्रिस्तांव जावं दी कोणी लेख नासता तुमी भेट जाया तुमकां चड गरजे माहीत जाय जाल्यार सिस्टर प्रिता दिता ती मेडिकल कन्विनियंट जावन तिका सक्कड नर्सांची आनी सक्कड वॉर्डाची वळख आसा आनी एक हप्त्यान एक फावटी 1 वर म्हणी तुमी ही भेट करीच नंतर तुमी कंटिन्यू जावन बरे तरेन मागण्या करता बरें मागणी आसा सक्कड आसा पूण मागणी आनी सेवा दोनी सांगाता वचचे त्या मात्र ही सभा बाळूंक साद आसा त्या खातीर तुमकां हांवें सांगचे तुमी सेवा वसा ते हिंदू आनी क्रिस्तांव पण आसता तुमी तांची भेट करा पूण भेटेच्या पयलें तुमी सांगता मेळ्ळो न्हू एक मागणी करा तुमी सांगता काडून तुमी वसा नंतर तुमची भेट तितली सक्ती जायना पण तूं हिंदू आनी क्रिस्तांव म्हणून तुमी भेदभाव करनाकात हर एक लांडे वसा तुमकां उदाहरण एक सांगचें जाल्यार हांव 2 मिनटां सांगता उदाहरण एक सांगचें जाल्यार बचपेशेकलो गंगाधर म्हणलो आसलो ताका डायलिसिसाक हप्त्या 3 फावटी डायलिसीस सिस्टर प्रिता गुप्ता तिचे कडेन सांगलें जाणें निखिल ಈ ನಮೂನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೂರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಹನ ಮಂದಿರ इत्तेर म्हणून म्हणटना आमी फरगट केल्ल्या जाता अशें जाता म्हज्या जिवनांत आयलें एक घडीत म्हाका सांगता सर सुमारशे आसात 20-22 वर्सां आदीं हांव त्या भेट करतना एक प्रायवंत बाल मनीस बारीक कंटीन आसली आमी सांगलें दाय बारी म्हणटाना तिणें सांगलें ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ತಿ ಚೀಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನಡ ಕಾಸಿಗೆ ಅನ್ನ ಊರು ಭಾರಿ ದೂರ ಅಂದು ಚೀಟು ಕೊಡಲೆ म्हणे ನಾವು ನರ್ಸ್ ನರ್ಸಾकडे गाडीली चीट हाडली वखद ताण दिलें त्या नर्सा दी म्हणून किंतु ते नर्सा दिवन ती म्हजे कडेन आयली आनी म्हजे पांयांक पडून नमस्कार केले हांवें सांगलें तूं काली करताय आमी म्हणटा ना यान ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು तू ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಂಕ್ म्हणून तांणी ओपनली सांगलें म्हाका दिसा रावंक जावन दुसरे सकयल पळयता म्हणून सीदा गेलो अशें संदार आमकां मेळटात त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या नव्या संजय कडेन मागचें तुमी सांगता मेळ्ळो न्हू एटलिस्ट ही भेट म्हणी करा आनी तांतू कळ्ळें एटलिस्ट आत्ता एक वर जाय पुरो आनी परत्यान हांव तुमकां सर्वांगी ह्या जुबल्याच्या बरें मागून म्हजी दोन उतरां अखेर करता देव बरें करूं आमच्या मुखार आता येतात आमच्या बेंदूर फिरगजीचे मोगाळ विगार बाब फादर वॉल्टर डिसोजा ओवर टू यू फादर
वेदीचेर हजर आसच्या बाबा फ्लेविनान म्हणले बरे जो दट्टू गिलबर्ट दट्टू प्रीताबाई आयडाबाई आणि भाऊ फ्लेवियन फादर आणि बाप विवेक बाप अरुण आणि हांगासर म्हज्या मुखार आसा सर दट्टूनो आणि बायानो तुमकां सुमेस्तांक शतमानोत्सवाचे रास उल्हास पाठयता मस्त ओडोलता म्हणून आमी आयकून आसा परतून सांगिल्लें सांगूंक रिपीट करूंक म्हाका नाका फाटल्या 100 वर्सांनी तुमी केल्ल्या सेवेक दुबळ्या धाकट्यांची दुखां पुसूंक वाटेर पडिल्ल्यांक आदार दिवन जिवितांत उबे रावूंक तुमी तांकां तांक फावो केल्या भलायकेंत कश्टतल्यांक परत भलायकी जोडूंक आसरो नातलेल्यांक एक ल्हानशें पाखें घालना संतोशान विशेव घेवंक तुमी आदार दिला शिकप जोडूंक कश्टतल्यांक जायत्या भुरग्यांक शिकपा खातीर तुमी तांकां आदार दिला हांगासर संवसारी जियेतना दुबळ्यांक ग्रेस्तांची गरज आसा आनी ते तांचे तान आमकां कांय मेळात कोणा आशेवन आसतात थोडे फावटी आमचे लागीं मागोवन धांवून येतात पूण हांगा तावन थंय पावतना केज उलटा जाता आनी जातली म्हणून जेजून सुवार्थें सांगलां खंयच्यान ग्रेस्त मनीस आनी लाजराच्यान सांगलां ही केज थंय पावतना समा कितें जाता उलटा जाता कित्याक म्हळ्यार थंयसर ग्रेस्तांक कोणाची गरज पडटा दुबळ्यांची गरज पडटा देखून लाजर ग्रेस मनीस लाजराची कुमोक मागता देखून ती कुमोक आमी हांगासर आसतना दिली तर थंयसर ते आमचे सर्गाचे सांगाती जावन आसतले ते सत ती जागवणी जेजून आमकां दिल्या आनी तुमी तेंच काम करून आसात तुमचे लागीं आसलें आनी हेरां लागीं आसलें इल्लें सडीत घेवन असल्या लाजर भाऊंक भयणींक तुमी वांडटात आनी ती तुमकां फ्लेवियनान सांगलें निसन बांदतात म्हणून हर एका भावाक भयणीक ती कुमोक वांडटाना खंडीत जावन ती निसण सोडूंक तुमकां ते आदार जातात फाल्यां कांय थंयसर पावतना सर्गाक पावोवंक कस जाता जाल्यार कोण विनंती करतात ही भाव भयण आमचे पसुतकालें करतली खंडीत जावन विनंती करून आमकां सर्गाक पावयतली देखून असलो अपुर्बायेचो वावर तुमी करून आसात देखून तुमकां शाबासकी बेंदुरान आराम जाल्ली म्हणूंक आमकां अभिमान बगा जाय आनी ह्या बेंदुरा मुखान कितल्याशा फिरगजांनी आज ती पावल्या आनी आज अजून ह्या फिरगजेन प्रिताबाई केदाळाय म्हणटा बेंदुरांत कुमो करची तसली कुटुंबां भोव उणें फादर देखून आमी दियेसीजीन कोणायची कोणीय कुमोक मागून आयल्यार ती कुमो करता म्हणून आतां म्हाका इल्लें दैर्य चड जाला कोणी फिरगजेक कुमोक मागून आयली जाल्यार म्हाका पयलीं प्रिताबाईचो उडास येवचो हांवें म्हणजे आमकां एक दिलें न्ही SPPक एक दिया तुमकां इल्ली कुमोक सडीत मेळटली म्हणचे आनी प्रिताबाई केदाळाय ना म्हणना मस्त जाणांक हांवें अशें सांगून तांकां कुमोक मेळ्ळा अशें गेल्या आजय एक केस आयली केस येवन म्हज्या ऑफिसांत विनंतीचे काल मनावी पत्र दवरतना प्रिताबाई ती आयली हांवें म्हळें प्रिताबाई कडेन उलया तुमच्या घराचें कितें उरलें काम आसा तें खंडीत जातलें म्हणून म्हाकाय दुबळ्यांचो हुस्को गेल्ल्या फिरगजेंत दुबळ्यां खातीर वावर केला देखून ह्याय फिरगजेंत दुबळी येताना तांकां कांयपणी करी जाय म्हणली आशा आसा कितलें फिरगजेंत हांव दिवंक जाता तितलें दिवचे प्रयत्न केला मेळनातल्या वेळार जायत्या फिरगजकारांक हांवें विचारन थोडे फावटी वैयक्तीकी दिल्लें आसा देखून ह्या मुखार आमी सांगता वावर करया कित्याक हर एकल्याच्या दुबळ्या गरजेवंताच्या रडतलेच्या मुखामळार क्रिस्तस रडता क्रिस्तस दुबळो जावन आसा क्रिस्तस कुमकेक आशेवन आसा देखून थंयसर ती कुमक पावतना ती क्रिस्ताकच पावता म्हणलें वळखून घेवन आमी ती करूंक संतोशान उर्बेन मुखार सरया मुखल्या तुमच्या सर बाबराक हांव बरें मागतां आनीकी 100 वर्सां देव आमकां फावो करूं दी आनी मुखल्या दिसांनी दुबळ्यांची दुखां पुसून आमी आनी दुबळ्यांनी सांगता सर्गाक पावचें भाग तोच जेजू आमकां दिवं दी म्हणून सांगून परत तुमकां सगळ्यांक शतमोनवाचे रास उल्हास पटोवन
आम्ही सक्कड सांगाता वावुरया म्हणून 2 उतरां अखेर करता. धन्यवाद. थँक यू फादर. केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष सभेविची जनवाय आपणयलेले रुली रेगल्यो पाळोवंक प्रामुख्यता दिवचे फाटले 6 वर्सां केंद्रीय समितीची सेवा सेंटेनरी प्रोग्राम असो रुवारी आनी झू हातींक घेवन चलोवचे जावन आसतात. मानेस जो कुवेल्लो आता आमचे बराबर मोगाळ बाप वॉल्टर बिंदूर पिकेचे विगार तसेच बिंदूरचे आत्मिक सल्लागार बाप फ्लेवियर आमचे केंद्रीय आत्मिक सल्लागार तसेच या प्रदेशाचे उपाध्यक्ष आणि बिंदूर पिकेचे अध्यक्ष आणि आजच्या सगळ्या कार्याचे हिरो बहीण प्रीता तसेच आमच्या सांगत असा आमची प्रादेशिक समिती अध्यक्ष मिस्टर आयडा मागीर आमच्या सांगत आसात आमचे उपाध्यक्ष भाऊ फेलिक्स कार्यदर्शी भाऊ बेगरी ट्रेझरर भाऊ क्लॅरन्स बाप आरोन आमच्या देगेचे फिरगेचे सिद्ध गटाचे बाप विवेकांगाचे सहाय्यक विगार तशेंच धर्म बहिणी आसात सिस्टर वायलेट म्हजी बाची तशेंच बाकीच्या तुमकां तशेंच आमचे सांगत आसता बहीण फिलोमेना मिलारची आमच्या सेंटिनरी कमिटीची कन्व्हिनर तशें सांगता साविशन पावल सभेचे संदे आनी अभिमानी सोमेस्तांक तुमकां म्हजे वैशंतीक प्रणाम. पयल्यान पयलें हांव बिंदूर त्रिगेच्या सर्वांक शतमानोत्सवाचे उल्हास पटयतां आनी शतमानोत्सव संपल्या वक्ता तुमकां अभिनंदन पाठोवच्या वक्ता आनी मुखली 100 वर्सां आमकां मेळोवन दित म्हणून हांव पत्यतां. मुखार कितें सांगच्या पयलें सिस्टर प्रितान सुमार म्हजे विशयी सांगलें ताका भोवशा थोडी 2 क्लॅरिफिकेशनां दिचे पडटात. म्हजी 6 वर्सांची अवधी आसली आनी काल 60 दीस उरल्यात तशें दैर चड सत्संग येत आतां. तिणें सांगलें 2 विशय ते म्हजे गूण न्ही ते म्हजे अवगूण एक्चुअली ते म्हजे ऊन एक हांव बेजिकली आळशी मनीस. इफ यू कॅन डू इट डे आफ्टर टुमॉरो डोंट डू इट टुमॉरो म्हणून म्हजी पॉलिसी. टुडे म्हणल्यार सवालच ना तूं तशें रिएक्शन म्हजें मस्त स्लो आळची जाल्ल्यान मागीर आमची कामां म्हजी आयडिया थोड्यो करच्यो आनी ताका एका कन्व्हिनर काल करची आमी मागीर ताका इंग्लीश एक डेलिगेशन म्हणून एक नांव दिवचें आनी हांवें पाटी रावचें. तशें ताणें चिंतचें हांव काम करता खंडी जावन हांवें तूं केल्लें ना बाकीची कामां आमची पुरा सांद्या ते करता आसात. दुसरें आमचें रिएक्शन म्हणजे स्लो म्हळ्यार हांवें आनी एक म्हजें एक अवगूण आसा हांवें बेजिकली गॅम्बलिंग टायप म्हळ्यार इन्स्टिंक्टीव इमिडिएट डिसिजन घेवन येता इल्लें बंडा धैर्य आसा म्हाका. काल जाता आमी सांगल्यार आमचे पिडेस्तां विशयी येताना ती स्प्लिट सेकंड डिसिजन जाय पडटा. हॉस्पिटलांत ती रडोवन आसतात आतां परत एक गजाल सांगची जाल्यार ल्हान तांचे लागीं BPL कडकाचे टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसात तिची केस मस्त पाड आसा. आमच्या साविशन पावल सभेच्या आमच्या आदारी कुटुंबाक आमी आनी मेळयचे तिका ती हॉस्पिटलाक येवन जाल्यार बिल्ल वटलें जाता आमकां गोत्त आसा आनी गव्हर्मेंटाची यशस्वीनंद घालूंक जायना म्हण गोत्त आसा खंयची स्किमा लागू जायना गोत्त आसा. सिस्टर प्रिता फोन करून काल घेतचें म्हणून सिस्टर करया आमचोन ती डिसिजन्स काण घेवचें पडटा. पातये ना पातया ती देवा दिन जाली तशें जाल्ल्यान हांवें डिसिजन काण घेतलें म्हाका सूख जावन आमची तांगेर पूण त्या वेळार काणी घातल्या त्या मनशाची मस्तो थोडे भटेन ती बिल्लां आनी व्हड आसतात मस्त कश्ट पूण येदो म्हणजे 6 वर्सांच्या अवधीन आमी कार्यक्रम केल्ल्यान ते हांव देवाच्या दयेन फेल जावना. SVP खंय सर्तीक एक्स्ट्रा बर्डन म्हूण जावना पूण तांची मनीस बरें जाल्यात तांची कामां जाल्यात त्या खातीर थोडे भटेन ती डिसिजन हांव कुठले घेता बाकीचे डिसिजन आळसाय करचें आसा म्हाका. आतां तें गजाल जाल्या मागीर सांगचें जाल्यार साविशन पावल सभेचे जिबले भशेन आमी सांगचें जाल्यार थोडा हांव जावन जिबलेवांत 3 वांटे आसा म्हणून लायक करचें. एक आसा आमची बुनियादी आमची इतिहास हिस्ट्री मस्त कडेन ती आसना पूण साविशन पावल सभा बिंदूर ताका एक अपवाद हांगा हिस्ट्रीचे विशयन आमच्या बुनियादी विशयन सकडी रेकॉर्ड्स आसात बुकूच तुका साक्ष. तशेंच ती फोटो तुमकां दिसता ती साक्ष आमचे 4 संमेलनां 1976 जाल्यान कोणा लागीं फोटो ना बिंदूर मात आसा. तर आमकां कळटा इतिहास आमकां कित्या जाय जेम्सन आमी आतां येद्या व्हडले हॉल पळयता मस्त भटी आमचे धर्न बरें आहा सिलींग बरें आहा बिल्डींग बरें आहा म्हणटा पूण हाका एक फावंडेशन आसा. फावंडेशन विशयन आमी कोणी चिंतना. तशेंच साविशन पावल सभेकी एक सुरू करतना एक फावंडेशन गेल्लो मनीस आसता मस्त भटी आमकां ताजे रेकॉर्ड आसनात. 16 जाण आमी अशें रिपोर्टान जिबले मस्त कडेन येता ते कालें घेता सांगल्यार सड्डे कोणी तकले बरो येयल्ले की आसना सड्डे कोणी मंडन करूं आसनात. तातूंत एक आसता फिरकस विगारांची एक लिस्ट पक्का आसता
ते कितली वर्सां पयले बूक काडलो पास विघराचें नांव मेळ्ळें विघरान सुरू केली आनी म्हळ्यार ते हिस्ट्री मुगदून सोडली बाकीच्यांच्या नांवान ती येनात तशें आसतना बिंदरचे कंडीस जावन तांणी उडास तोर न्हू हे एक काम केलां हांगा तुमी इतिहास सांगतना थोडे गजाली येतात तुमी ती फोटो सोमा पळयल्यार भोवशे आमी कोडयाळकारांनी पॅन्ट घालून सुरू शिकच्या पयल्याच हांगा सभा सुरू जाल्ली दिसता आमकां तशें आसतना तातूंत मनीस आसले ते पुरा आतां उडोवन नांवां सांगले पैकी समाजींतले ते मान मनीस व्हडले एका स्तर आसले क्रीम ऑफ द सोसायटी त्या वेळार सभा सुरू करतना म्हजे ते चिंतो बघा 2 संगती घडल्यात तांणी तांचे लागीं पयशे आसल्यार खंडीत कोणाक वचून मागला तांणी बाकीच्या घरांनी ते व्हडल्या मनशांनी त्या वेळार समाजीक परिस्थिती आसतली मागचें म्हळ्यार एक व्हडलें कामंत आसतलें ते एक पार्ट जाल्यार दुसरो पार्ट दुबळ्यांच्या घरा गेल्यात दिवंक म्हणचे तेन्ना आमी चिंतया तितल्या कश्टांनी तेणी सभा चलयल्या आराम केल्या त्या लेवलांत मागोवंक गेल्यात आनी दिवंक गेल्यात खंडीत तांचे वस्तू पळयतना तुमकां कळटा कुतांव आनी गेल्यार आपल्या खंडीत जावन समाज मान मनीस ते ती आमी एक उडास तोर न्हू ताचे विशयान चिंतप आठोवचें ती आमचें इतिहास म्हण जालें आतां आसा प्रचलीत प्रेजेंट बेंदूर सेंट पॉल संमेलना विशयान हांवें सांगायचें अशें म्हणना तुमी वर्दी आयकली तांची बजेट मस्तुपटी म्हाका बघचें आसा आमच्या सगळ्या राष्ट्रांत भारत राष्ट्रांत 87 सेंट्रल कावन्सील आसात हांची बजेट 50% सेंट्रल कावन्सिलाचे चड आसा एका कॉन्फरन्साची बजेट तांचें कलेक्शन तुमकां कॉमर्स शिकिल्ल्यांक हांवें सांगायचें म्हणना हांवें केदाळे म्हणचे ते लँडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट म्हणून सांग आमच्या केंद्रीय समितीक खंय कसल्यार लँडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बेंदूर संमेलन आमच्या बेंदूर तें अर्जी बेंदूर संमेलना दिया म्हणून कंडिजन फाटल्या 6 वर्सांनी तांणी म्हाका मस्त सहकार दिला आनी एक बेंदूर संमेलनाचें विशेश आसा लिडरशीप हांगा आसचे इतले लिडर खंयच्या संमेलनांनी आमकां दिसनात आनी दिला नॅशनल म्हणजे गिल्बर्ट आमचे तांकां विसरलो ते म्हजे गुरू तांकां उडास कळना त्यांनी म्हाका तांणी SVP हांव काल जाल्यार तांचे तावन शिकलो तांकां हांव मेळटा म्हणसर SVP मस्त सादो सादो आसलो आयतारा हेका गेलो काल्याक जमतीक गेलो एक म्हजी गुटाची वंती काल्याक गेले मागीर हांव भायर आलो जाल्यार मागीर आनी एक आयतारा म्हजे SVP आसले हांव उपाध्यक्ष जाल्यार मागीर आनी वट्टुका मेळतना तांचे चिंताप आनी तांचे काम करची रीत म्हाका मस्त आवडली खंडीत जावन तुमी सांगचे जाल्यार हांव SVP बेंदुराचे बजेट मेळो तांच्या लागीं सेम सायजाची पॅरल बजेट आसा ते मात कोणा सांगनात ते तितले एमावंट ते सेंट पॉल सभेच्या गरजेवंता खातीर ते करची जाता तशें आसतना एक पुंजोत तुमच्या लागीं लिडरशीपच आसा फाटल्या 6 वर्सांनी म्हळ्यार आतां सच सांगचें म्हणून फाटल्या 6 वर्सांनी हांवें केल्लें काल सांगल्यार हरये एक लिडरशीपची गरज येतना एक नांव SVPचें बेंदूर खंयचे योजना करचें खंयचे कामां करचीं SVP बेंदुराचें नांव येता हांकां सूख खंयचें कशें म्हणून बेंदूरच्याक फाटल्या 6 वर्सांनी हांवें सच सांगचें केल्लें तशें SVP बेंदूरसून बाकीच्यांक कशें लिडर मुखार हाडचें म्हणून खंडीत जावन ह्या विशयान तुमी म्हाका माफ करची मस्तपटी हांवें बैलांक ह्या विशयान हें केलां आतां म्हणजे आतां प्रसक्त सांगचें जाल्यार म्हाका मस्तू लागिल्ल्या संमेलन एक बेंदूर एक आसा पर्ला संमेलन कित्याक हांव खंय लॉरटोन खंयचे पयशे लगावन कोडयाळ केंद्रीय समिती अध्यक्ष जाल्लो म्हाका तांचोच म्हण घेतलो बेंदूर संमेलन कोडयाळ आनी थंय पर्ला संमेलनान वस्तुपटी हरयेक पटी तांणी हांव काल सांगल्यार एक ब्लायंड फेथ ते लॉर्ड टेनिसनाचें पद आसा देर इज नो क्वेश्चन वाय म्हणून मुखार येता तें देर इज नो क्वेश्चन वाय म्हणून ब्रदर जोन सांगला जाल्यार ते करचें म्हणून ते कित्या सोमागी वाटी म्हणून ते दोनी संमेलन चिंतनात हांवें मस्तुपटी बीटन पाती आमी जरली पात सोडून येतना म्हाका धैर्य सदां एक 18 आनी एक 20-22 संदे परलाचे म्हजे ओट्टू 40 जाण आसात कालय करियेत म्हणून जेजू ओट्टूच 12 जाण आसले म्हणजे 40 आसात म्हणून कालय करियेत म्हणून धैर्यान बेंदूर संमेलनाच्या धैर्यान हांवें ही कामां केल्यान तुमकां हांव मस्त आभारी आसा म्हज्या 6 वर्सांच्या यशस्वीक तुमी कारण आसात आतां 3 वांटे म्हळ्यार हांवें ते प्रसक्त जाले आनी एक आसा फ्युचर 100 वर्सांची आमच्या आवदेची सेवा आसा आमकां एक्सपिरियन्स आसा आमी काल केलें आमकां आसा तशें आसतना मुखार एक मुखल्या 100 वर्सांक आमी सभा कशी चलोवची या कशी एक दिशा दिवची चिंता खंडीत जावन आमी आठोवची रोड मॅप आमकां गरज आसा सेंट पॉल सभा तुमी वर्दी वाचली
एक गडी तशें आसा हांव पुत्तूरसान म्हाका हें कोडयाळे जाल्लें बसतार बसलो बसते सुट्टलें म्हाका देगेची सीट मेळ्ळी जनेला कडची म्हजे इश्टान आनी एकलो मनीस बसलो आनी एक सिटींत एक जाण जाले हांव म्हजे मोबायल पळोवन आसतना बस सुटच्या पयलीं एकलो सकयल जावन एक मोठो मनीस बोव मारूंक लागलो आनी ना येनाद्रो कोडी उठा मारलेलो आमचोन हांव म्हज्या मोबायलार बिजी आसलो भायर पळोवना म्हज्या सिटीच्या नेक्स्ट आनी एकलो तिसरो मनीस ताणें 100 रुपयाचो नोट दिलो म्हज्या नेक्स्ट मनशाक दिलो ताणें तो म्हाका दिवन हांवें तो ताका दिलो हांव कोडी म्हणचो शिकयल्या मनशाक दिलो ताणें म्हाका मस्तो आशिर्वाद दिलो निम आमच्या कुटुंबाक म्हज्या भुरग्यांक पयलें पुरा ताणें आशिर्वाद दिली इतल्या बस सुटलें तशें हांवें चिंतलें पयशे दिल्ले कोणाकी पयशे दिल्ले आनी कान गेल्या पळोवनात कान गेल्या आनी पयशे दिल्या पळोवनात आशिर्वादा म्हाका गूड आसतोचे आमी सावशेन पावसाबेन केदाळे आमी कामां वर्दी येतना आमी केदाळे म्हणना आमी केलें म्हणून सोम्यान आमच्या मुखान केलें म्हणून सांग त्या काणये बरी ते कोणागे दिल्ले आमी कोणाकी दिवचे पूण सावशेन पावसबा बेंदूर आका अपवाद आसा चडाव संदेत मस्त पयशे घालतात पूण जाल्यार सोम्यान दिल्लें आमी हेरांक दिलां उडो आसतोरचें त्या खातीर आमी आमचे कामा वशेन चड बडाय आमी उलोवचें न्ही आमची कोणाक दिल्ले पयशे आमी दिता तशें आशिर्वाद आमकां मेळटात पयशे कोण दितात कान घेतलो आनी एकलोच आसता ते दिल्लो आनी कान गेल्ल्या कनेक्शन आमी जावन आसता आनी एक विशय आसा आमी 100 वर्सांचें एक अवलोकन केल्यार आमी चडावत पयशे दुबळ्यांक दिले ते हें म्हणचो आमचो भगवंत फेडरिको नांवाची एक चिंता आसलें सोशियल जस्टीस म्हणून त्या वेळाची ती गरजे आसली फ्रांसाची सोशियल जस्टिसान ताणें मस्त म्हत्व दिल्लो ताच्या उपरांतल्या 20 वर्सां उपरांत की 30 वर्सां उपरांत कार्ल मार्क्स जल्मलो ताणें कम्युनिजम केलें ताणें सोशियल जस्टिसा भशेन जाल्लें समाजीक न्याय नीत खंडी जावन आतां आमची भारताची परिस्थिती बदलता आसा डिस्पॅरिटी ऑफ इनकम चडता आसा बहुशा सोशियल जस्टिसाक आमी इल्लेशें चड म्हत्व दिवन आमची इल्लेशें चिंता बदलोवची एक गरज आसा त्याच वेळार खंडी जावन आमकां 100 वर्सां केल्लो एक आत्माभिमान हे संतोश आसा पूण आमी मागण्यांत आमी आमच्या जमतचे हर एक जमतच्या क्रियेक आमी एकता खंडी जावन आमी अशें चिंतया तुमकां समेस्तांक परत्यान हांव बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा म्हाका अवकाश करून दिला तुमकां आयकल्ल्या देव बरें करूं. Thank you, sir. And now I'll once again welcome Father Walter D'Souza among us with a beautiful song. प्रिता भयण हो संभ्रम आसा म्हणून सुरू करच्या पयलेंच म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें आमच्या शतमहोत्सवाक तुमी एक सॉंग बरोवन गायन करी जाय म्हणून देखून एक बरो येयलां आमी तेग जण याजक आतां हांगासर गायन करता केदाळाय 4 जणांनी सिंग करचें बाप ओस्मांड आज हुशार ना देखून हें सॉंग आमी तेग जण प्रस्तुत करता कवाली टायपार आसा देखून आमी ते हांगासर बसोवन म्हणटा देखून आमगे 2 मिनटां दिया सेटिंग करूंक 2 मिनटां दिया सेटिंग करूंक. जेजू साकर ओ हो जेजू सेवक जेजू साकर ओ हो जेजू सेवक यशवी पेसांदे जेजू सेवक पहल्या देखता जेजू सोम्या यशवी पेसांदे जेजू साकर या संसारार ते क्रिस्ता उपकार दुबळ्यांतय तुमी जेजू देखता वर्द्या मोगान तांची सेवा करता हेरा लागीं मागून दुबळ्यांक दिता संगी मेळोवन तांची दुकां पुसता रडतल्यांक तुमी संतोश आयता निराधार्यांक सदां आदार जाता
SVP बावडानो परबी उल्हास 100 वर्सांच्या स्वादीक सेवे हजारो भुरग्यांक फुडार दिल्या दुबळ्या धाकट्यांचे रक्षक जाल्ल्या आसरोनातलेल्यांक आसरो दिल्या पिडेस्तांची बरी जतन केल्या अर्घां स्तुती वंदन धनिया देवा SVPच्या वरत्या तुझ्या देण्या दिनवास तुका वोजानामा भोगलीक तुका विशेन पावला SVP दानीक दिबेसावा SVP बावडांक राखतू सदा घरनेन करतात तुम्ही मोग देवासो बरवोसो तुम्ही गरीबांसो दानदन जाला जीव बाबाऱ्यासो दणसल्यांक लाभला सांगा तुमचो सेवा जाला गुर शिस्पणासो उदारपणाचो क्रिस्तांवपणाचो सेवेन तुम्ही जळते दिवे सांगा दिवून मीठ पृथ्वीचे रूपले अंगा क्रिस्ता जेजूचे एवकारिस्ताची जिंजीयमचे आदर्श आमकां सर्वांक दिवी तुमचे तुमकांच मोडून सदां पेल्याक वांचे अर्घां स्तुती वंदन धनिया देवा SVPच्या वरत्या तुझ्या देण्या दिनवास तुका वोजानामा भोगलीक तुका विशेन पावला SVP दानी दिबेसावा SVP बावडांक राखतू सदा शाबास बऱ्या विश्वासी साकरानो जेजूक साक जाल्ल्या वीरशी सानो देवा बेसांव जोन घेतलेल्यानो सर्गा राजा वाटेन चलतल्यानो आनी एक जावून परजळच्यानो दिनयेन सुवार्ता प्रसारच्यानो येतूं बाबा येतूं भयणी जेजू सेवा जावया आमी SVP संगी मेळया सगळीं दुकां पुसया आमी रडतल्यांची सेवा करया सर गरिबांची मोगा सेवेन सर पावया सर्गी अर्घां स्तुती वंदन धनिया देवा SVPच्या वरत्या तुझ्या देण्या दिनवास तुका वोजानामा भोगलीक तुका विशेन पावला SVP दानी दिबेसावा SVP बावडांक राखतू सदा SVP बावडांक राखतू सदा Thank you to all the fathers who have done the wonderful singing. I think they really deserve another round of applause, ladies and gentlemen.
खंयचेय कार्य जायचे तर ताच्या फाटल्यान सबार जाणांचो वावर आसता. कार्याचे वंदन अर्पण करूंक आतां मुखार येतात मिस्टर वॉल्टर लोबो, बेंदूर SVP वायस प्रेसिडेंट. उपकार बोर्डचे काळजाची भास म्हणटात. हरी एक दिनवास आशेता आनी दिता. काळजाचो मोग दिनवासणेच्या उतरां मुखांतर व्यक्त करूंक हांव हांगासर उबो आसा. पयल्यान पयलें ह्या वर्ता दिसा अभिमानान, संतोशान आनी कालत्यापणान फाटल्या 100 वर्सांनी सभेंत जाल्ल्या सर बरेपणाक आनी आयचे सगळें कार्य बऱ्या तरान चलोवन व्हरूंक कृपा दिल्ल्या धन्या देवाक काळजांत अर्गां दिता. उपकारां मोडता ह्या कार्याक मुखेल सैरे जावन आपल्या जाणट्या उतरांनी ह्या दिसाचो महत्व आनी साविशन पावल सभे विशांत माहिती दिवन आयच्या कार्या आनी सभे विशांत सभासकी उसारलेल्या आमच्या केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष भाऊ जोग वेलो तुमकां काळजांत हांव देव बरो करूं म्हणटा. आमचेच जावन आमचे संगी मानाचे सैरे जावन पावल्यात भाऊ गिल्बर्ट पिंटो. तुमी साविशन पावल सभे विशांत गूंड चिंतपाचे जावन आमचो घडणार फेडरीक ओजानमाताच्या पावलांनी चलयले व्यक्ती कांयच दुबावना. आयच्या दिसा ह्या सभे विशांत तुमी सूक्ष्म रितीन आमकां माहिती दिल्ल्या तुमच्या काळजाचो हांव उपकार भोवून देव बरें करूं म्हणटा. साविशन पावल सभा बेंदूर संमेलनाचे 100 हें कार्य आपले स्वंत घरचें कार्य म्हणल्या बरी चलोवन व्हरूंक सहकार आनी प्रोत्साहन दिल्ले जावन आसात आमचे मोगाळ विगार बाब वॉल्टर डिसोज. तांणी सभे विशांत पोद घडण मधुर रितीन गायन केलां आनी आमकां संदेश दिवन बरें मागलां. फादर तुमकां आभार जावन आसा आनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे समय आसलेल्या मिसाची भेटवणी भेटयल्ल्या केंद्रीय समितीचे आत्मीक सल्लागार मनदी बाब फ्लेवियन लोबो, प्रादेशीक समितीचे आत्मीक सल्लागार जावन बाप बोनवेंचर, प्रादेशीक समितीचे अध्यक्ष भयण आमच्या फिरगजीचे सहायक याजक आनी प्रिन्सिपल बाब अरुण, सर कॉन्व्हेंटाचे सुपिरियांचो आनी गोवळी परिसरांचो सांद्यांचो तशेंच सर संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक मोगाचे धन्यवाद. फाटल्या वर्सांनी आनी आज ह्या कार्याक वावर आनी सहकार दिल्ल्या पयलेंच्या आनी आतांच्या सर वैशांतीक भाव भयणीचो काळजांत हांव उपकार बावडटा. साविशन पावल सभेक आरती पाटेमो दिल्ल्या सर हिताचंदाकांक, दानीक आनी फिरगजगारांक म्हजे धन्यवाद. आज आमच्या आपोवण्या फावो दिवन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां प्रति एकल्याक काळजांत हांव उपकार बाटोवन देव बरें करूं म्हणटा. 150 हें कार्य आखेर करच्या वक्ता फाटल्या 100 वर्सांनी चलोवन आयली मोगा मैपासाची चरित्रां मुखल्या 100 वर्सांनी चडीत मोग हुस्को आनी सभेचे स्पिरितान व्हरून हजारो दुबळ्या आनी गरजेवंतांक पळदीक कोण भोगोवंक पाव जावन दी म्हणून मागता आनी आशेता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. लांब जियो SVP. तुमकां देव बरें करूं मानेस्त वॉल्टर लोबो. हांगासर वेदी कार्य समता दया करून मानाच्या सैर्यांनी तांकां अमानात केल्ली वस्तां स्वीकार करची. विशें पॉल सभा संध्यांची जिणी विशेष, तांची कामां गुप्ती, बँड ना, वजाप ना, प्रचार ना. हांगा कार्य विशेष कळीत जायचे तर हांगासर काल चलता म्हूण तुमकां कळीचे तर तुमी विशें पॉल सभाक भरती जायचे पडात. पूण आज सभेचे सांदे तांचो अनुभव तुमच्या मुखार एक ल्हान नाटकुळ्या रुपान दवरूंक कशी व्हरतात. आतां तुमच्या मुखार SVP सांदे. फाटल्या 100 वर्सांनी बिंदुरान साविचेन पावल सभेन सबारांची दुखां बसल्यान तोंडार संतोष उदेसो केला, कश्टतेल्यांक सुशेग मेळसो केला, तांच्या कुर्साक कान दिवन सांबाळला. असलीं सबार गडितां घडल्यान आनी कुटुंबांनी नवालां जाल्यांत. आतां तुमचे मुखार असलीं 2 गडितां प्रदर्शीत करूंक अपेक्षितात SVP सभेचे सांदे. पयलें दृश्य सेलीन बायेचें घर. नागी कितें पुता म्हजी भलायकी बरी आसा.
देवाच्या दयेन आणि तुमच्या मोगान म्हजी भलायकी बरी आसा. कितेंय म्हळ्यार तुजो पप्पा सोरोन त्या कोणशा पडिल्ल्या दिसांचो म्हाका उडास आयलो पुता. तें पुरो आतां उडास कित्याक मम्मी? आमकां देवान कितें उणें केलां? वय पुता, देव दिता. देवानी दिला आणि मनशांनी दिला. पळय तुजी आंटी कश्टांच्या दिसांनी आमकां व्हडलो आदार जावन आयिल्ली. वैशालेट, तुमच्या पप्पाच्या 7वे दीस हांव गुरकार वॉल्टर लोबो कडेन उलयल्ली. त्याच दीस सांजेर SVPचो सांदो भाव हेनरी आनी गुरकार तुमच्या घरांक येवन तुमची परिस्थिती पळोवन पुता तुमकां ताणें पोसकेंगन घेतलें. ताचे वरील तुमी आज ह्या पावंडाक येवन पावल्यात. आंटी तुवें आमकां ह्या विशयान सविस्तर सांगूंक जाय. पोसके म्हळ्यार अर्थ कितें? आतां आमी जोडूंक सुरू केला न्हय गे. तशें जाल्ल्यान आमकां आतां गरजेवंतां कुमो करयत न्हय गे. सारकें सांगलें ना तुवें. हांवूच तुमकां सांगायचें म्हूण चिंतिल्लें. आतां आयका, तुमचो पप्पा सरतना तूं 5वेंत आनी शॅलेट 3रे शिकून आसल्यात. तुज्या पाप्पान पळोवन दवरलें कांयच नातिल्लें. ही खंत तुज्या माम्मीक मेळून ती एकदम शॉक भरगलो. मुखार कितें म्हूण ती चिंतन आसतना SVPचे विशयान उलयतना तपसीर तरान तांकां सांगलें. पोसकेंकन घेतिल्ल्या SVPच्या संद्यांक कुटुंबांक शिकपाक दुडू, म्हयनोभर खर्च, पिडेक वकात, भुरग्यांक शिकप आनी गरजेक तांकां जाय जाल्लें पुरतें SVP दिता. आनी तशें जाल्ल्यान पुता तुमकां ह्या पावंडा पावूंक कांय कश्ट जावना. बऱ्या उद्द्याक तुमी पावल्यात. आंटी ती आमकां मात्र गी दुसऱ्यांकी कुमोक करतात. ती आमच्या फिरगजींतल्या दुबळ्याक आनी गरजेवंतांक मिसून काडटात आनी पोसकें करतात. आनी तांच्या हप्त्याक तांच्या घरांनी ते भेट करतात. आनी स्वंत ते सावन पौलस संदे येवन तेत दान दितात. तांकां नैतीक तरांनी आदार दितात. तीच पुरा मस्तू ग्रेस्त जावंक पुरो न्ही गे आंटी. ग्रेस्त तशें काही आसात, अणकुलवंत आसात, पूण तांकां दान दिवचें मोन आसा जेणे पता. तांच्या ग्रेस्तकायेंतलें उरोवन ಒಟ್ಟು दान जमो करतात. वर्सा 1 कोटी फिरगजींतल्या हर एका घरांनी वचून दान जमो करतात. आनी अशें जमो केल्लें दान वर्सभर पसक्याक कुमो करतात. ती आतां आमगेर येनान गे आंटी. पयलीं येतालीं पुता. आतां तुमचें शिकप जालां, तुमी तुमची शिकाबी जालां, तुमी कामाक पावल्यात. आतां गरज ना न्ही गे. ना आंटी, आतां आमी जोडूंक सुरू केला न्ही गे. हांव म्हज्या सांबाळात जाता तितली कुमो विशयान पावल सभेक दिता. आमची बरीच कश्टार आसली, सुमार आसात न्हय गे. बरें सांगलें पुता तुवें. हें काम करी जेस तुवें साविशन पावलाच्या सभेन तरी गाजे सामकी मस्त सेवा आसा पुता. बरें सारकें सांगलें मम्मी. खंडी जावन ही म्हजी व्हडतें देणें म्हण हांव चिंता. काल सजेर 5 वरां हांव मिसाळ गेल्ली. मिसाळ पाटी येतना म्हाका SVPची प्रेसिडेंट प्रिता लोबो मेळ्ळी. ती तुमकां विचारताली पुता. तिणें ह्या वर्सा व्हडलें येवजन केलां खंय. 100 वर्सांचो जुबल्यो खंय. बरी वाट पुता तुमकां. ह्या वेळार तुमकां कुमो करूंक बारी बरें जाता. खंडी जावन आंटी. प्रेसिल्ला तुजो बेंदोरचो ताळो वाचून जालो गे. ना बाय, सगळो जावना. आणखी इल्लो बाकी आसा. पूण तूं विगारान कालें मस्त SVPच्यान बरी येयलां. आमी सुरू केलें मात बहिणी. ते तूं फाल्यां वाच. आतां आमोरीचो वेळ जालो. भुरगीं बुकेल्या ती. आमी अमेरिकन जेवया. या म्हणजे वस्तुरी बदलून हांव फंक्शनाक गेल्ली.
हॅलो ब्रदर हॅलो हॅलो ब्रदर खंय आसाय तूं हांव सिस्टर सेलिनाच्या घराडे आसा आज आमकां शोभाग वाड्याक कलेक्शनाक वचूंक आसा न्ही वय तूं येताय की हांव राखता हांव रेडी आसा ब्रदर आयलो 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 वय आमी आतां या वाटेर येतना नाळी गाळी लेक्चरीचे म्हणले कितले बोर्ड मेळटात की पळयचे थोडे कडेन बोर्ड मात गेटीचे गेटी भितर पेटे येयनात माजरां येयनात बोर्ड मात कारण मनशाय दिसना काका कितें करचें आमचें काम तेंच थोडे कडेन दुबळी इजिचे काणीचे बरी दादोशी दितात आनी थोडे कडेन ग्रेस्त तरणाटे दिवंक फाटी बोटे करतात जाल्यार आमचें काम आमी करया या गी या तुमकां मिस्टर वाट नाही की दनपरा वता परा घरांनी बरा वचोंक हे आमचें काम आमकां आमच्या सभेचें कित्याक म्हळ्यार आमकां ती सोय जावन केल्या आनी कोण तूं चड जायना तशें जाल्ल्यान आमकां आमच्या कश्टान जाल्या भाव भयणीक आमी करचें म्हणून आमची आशा तशें जाल्ल्यान आमी हें काम करूंक आमकां तितली पोरासण म्हणली बघना एक कळार म्हज्या भावाच्या घरा मस्त कश्ट आशिल्ले साविशन पावलान गेल्ल्या कुमके मारिपाक ताचें घर उरलें पूण एक मरे कार्पेडीन घरात दिलें जाल्यार ताचें घर सांबाळूंक वचन जालें देवाच्या दयेन आनी तुमच्या कुमकेन भुरगीं बऱ्या पोंडाक पावल्या फाटल्या 3 हप्त्यांनी इगर्जेन पत्राबान अनाउन्स केल्लें देखून हांवें एक चेक बरोवन रेडी दवरल्या तुमी येतात म्हणून जे आमच्या तर्फे हां ब्रदर 50,000 बरयल्यात अंतोरमान मस्त देव बरें करूं एक इश्यू करता अंतना देव बरें करूं मस्त बरें तुमकां आयच्या दिसाचें तुका- काम बरें तरान जावन दी तुका तुमकां बरें कलेक्शन जावन दी देव बरें करूं तुका आनी तुज्या कुटुंबाक देवाचे आशिर्वाद येवन दी आनी पळोवन दी म्हणून मेळोवन दी म्हणून मागता बरें येता आमी आमचो नांव मुजडे एक लिस्ट आसा तुमच्या वाड्याची प्रकाश पात्रांव हांगा आसा ती लगी वर्गाव गेला हेराल्ड मोंतेरो आसा 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 आनी ती थोडी आसा तांच्या घरा गेल्या उपरांत हांव सांगता वाड्यांची लिस्ट ही तेजे तोंडान काम गेल्या जाय तर तुका देव बरें करूं बरें म्हाका काय तुमचें बरें काम बरें कलेक्शन जावन दी तेंच आमचें मागें सीन 3 adopted family visit पोसक्या कुटुंबाची भेट देव बरो दीस दिवं अंकल तुम्ही बसा अंकल तुम्ही कशी आसात आम्ही बरी आसा देवाच्या दयेन आणि तुमच्या आदारान आम्ही बरी आसा अंकल कसो आसा तो पोटाकच काही ना बा इतल्यो गुळयो आसात की ताका वखद ताचें जेवण जालां आनी एकाक दिल्यार आनेकाक जायना आनी एकाक दिल्यार आनेकाक जायना डॉक्टर म्हणटा फ्राय जाली न्ही हे म्हणून तुजी भुरगीं आसात बा एकलें 10वेन शिकता
आणि एक लोक पाडारे घरात समा येना पैशांक झगडता आणि तुम्ही दिले पैसे जगण व्हरता. या पाडारी भुरग्यांक आमी कुमक दिजे की सिस्टर. अशें म्हणून आमच्या कुटुंबात जी कुमोग रावनाकात आमकां दुसरी गतच ना. अंकल तू कांय कत करिनाका, आमी आसचे तुमच्या खातीरच. त्या चेडक्याक कांयपणी बरें करूंक प्रयत्न करया. तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक वयर काडची जबाबदारी आमची. आमचो घडणार फेडरिको जावन आमकां सांगता तुमी मनशां बरी घनतेन जियोंक सभा तुमकां कुमो करता. अंकल तुका कितें गरज आसा तें तुवें विचारयेत. धर धर कान घे धर. तशें न्ही ब्रदर. आमी आनी चलता अंकल, आमी आनी चलता अंकल. आमच्या खातीर मागा. जायत मस्त मागता तुमच्या खातीर. ब्रदर प्रकाश कसली तुजी आवाज त्या या पोस्ट्या कुटुंबाक भेट दितना अशें सलाजी गी तुवें. आमचो घडणार फेडरिको जाना पोस्ट्या कुटुंबाक भेट दितना आपल्या तकलेचें कॅप काण हांव तुमचो सेवक म्हणटा लोकय. दुर्बळ आशिल्ल्या वरवीं आमी आसा. ग्रेस्तांनी दुर्बळ्या मदल्या अंतर उणो करूंक आमी एक सांगो मात्र. पोस्ट्या कुटुंबाक आनी फावो तो मान आनी गौरव दिवंक आसा. आनी दान दितना आमी तांचे कोणाय कडेन दान दिवंक जायना. आमी तांच्या हातांत व्हरून दिजे हें पुरत ह्या नियमाच्या बुकांत बरोवन आसा. हें तुका वाचल्यार समजता. तिके वाचून पळय. कितें सिस्टर आनी भयणी मध्ये भारी चर्चा चलते आसा. कांय ना सिस्टर, कांय ना. ब्रदर प्रकाशाक इल्ले रुरली रेगरे विशीं सांगताली. तेवूय आदल्या वर्सा सप्टेंबराच्या 7 तारखेर सांत म्हूण पासारलेलो सक्रामेंतोचो सात कार्लो आकुतिसा सांगता आमचो विन्सेन्शियस भाऊ ब्रदर प्रसाती ताकाय सांत म्हूण पासारला न्ही. तो आमचोच भाऊ. ताचे विशयान हांवें वाचलें. तो म्हणटा आमच्या साविशेन पावल सभेंत दान धर्म दिल्यार मात्र पावना, दान धर्म सकड करतात. आमी आमच्या देखी बरीत जिणे मारिफात आनी समाजीन बदलावन हाडच्या मारिफात शांतीपण जोडूंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी हो सांत 8 बागीचो सांत म्हूण ताका वॉल आयला. कित्याक म्हळ्यार तो 8 बागीच्या मेटांनी सोललो. आमी साविशेन पावल सभेच्या सांद्यांनी अशेंच 8 बागीच्या पावलांनी सोलोन आमी शांतीपण जोडूंक प्रयत्न करी जाय. ये व्हडली सांतीन जावंक बैसारल्या. व्हडले व्हडले उलोवचे सुलाभ पूण करतना काळात मेजा वयलें केळें काण पिल्यार जोडच्या बरी करता. ब्रदर प्रकाश आमी हर एका मागण्या वेळा अशें म्हणटा न्ही. आमी आमचे तावन कुमोग घेता तांचे थंय आमी क्रिस्ताचे मुखामळ पळोवंक जाय म्हूण. आमचो घडणारी हेंच आमकां सांगता न्ही. तर तुका त्या पोस्क्या कुटुंबाक भेट दिता आसतना तांच्या मुखामळार जेजूचे मुखामळ दिसूंक ना गे ब्रदर. सूख जाली सिस्टर. आनी मुखार हांव तशें करिना. पयत मतम्याची मजत मागता. रुली रेग्रांचो बूक वाचता आनी म्हजें जिवीत पयतपणान सारूंक प्रयत्न करता सिस्टर. या या आमकां आतां वेळ जालो. या या. सभेची जमत साविशेन पावल सभा बेंदूर संमेलन आमची जमत हर एका ब्रेस्तारा सांजेर 5:30 वरार बेंदूर मिटींग सालान चलता. हर एक सांदो हाजरी बुकार सायन करता. सभेचे सुरविल्ले मागणे म्हणून देवाचे उतर वाचता. अध्यक्ष बहीण सर्वांक स्वागत करता. कार्यदर्शी आदल्या जमतीची वर्दी आणि लेखपाक वाचून सांगता. वर्दी मंजूर केल्या उपरांत खजनदार
हप्त्याचे जमो आनी कर्स सभेक तेळसिता. हर एका सांद्यान फाटल्या हप्त्यान पिडेस, प्रायेस, एकसुरी आनी आस्पत्रेची तशेंच पोसक्या कुटुंबाची भेट केल्ले विशीं हाजरी बुकार कार्यदर्शी दाखल करता. सर्व सांदे हप्त्याचो सॅक्रिफीस कुशेची वंतीक गुटान एकठांय करतात. अध्यक्ष बाईन संमेलनाक कुमक विसान आयिल्ल्यो अर्ज्यो सभे मुखार दवरता. हे आमी पळोवया. आदल्या हप्त्यात एका घराक कुमोक विसान एक एपील आयिल्लें. ब्रदर क्लॅरेन्स त्याच्या विशयी काही खबर काडल्या गे? खबर मागीर घेतली हांवें. हांव तांचो एक म्हज्या वळखीचो एकलो शेजारी आसा, तशेंच तांचो एकलो खास मित्र एकलो आसा. तांच्या लागीं हांवें मायेत घेतली. ते म्हणटात ते कुटुंब अनुकूलवंत आसात, तांकां घर पुरो बांदून जाता तांकां आसा म्हणटात. तांची दू जावंय भायल्या गांवांत वावर करतात. तशेंच तांचो पूत एकलो आंवकार पूत आसा तांकां, तो बेंगलोरांत IT कंपनींत बऱ्या कामार आसा. तशें आनी तिकाय बरें फॅमिली पेन्शनी मेळटा तिका. तशें तिंकां गरज ना म्हणटात. तशें म्हजी अभिप्राय तीच, त्या कुटुंबाक गरज ना म्हण दिसता. तरी हे एपील आमी कितें करचें? म्हाका नाका म्हण दिसता. नाका म्हण दिसता. नाका गे जाय. तर आतां शिकपाक कुमोक विसारने एक बेळा फिरगेजे तावन एपील आयला. सिस्टर सेलीन तिके वाचा. To SVP President and members, Bendur Parish. मुझे नाव सेलेस्टीन. हांव बेळा फिरगजेंत फातिमा वाड्यान वस्ती करता. म्हजो घोव 5 वर्सां आदीं एक्सिडेंट जावन अंतरला. दुवेचें डिग्री जालां. ताका MBA करूंक सेंट एलोशियस कॉलेजींत एडमिशन काण गेलां. फीज 1,60,000 जातात. पूत SSLC जावन PUC इवनिंग कॉलेजींत शिकता. दिसाक झेरॉक्स शॉपाक कामाक वेता. दुवेच्या फिजाक तुमी इल्लीशी हेल्प केल्यार मस्त उपकार जातो. सगळ्यांनी ऐकले मो एपील सविस्तार आसा. आता या एपीला संगीतांनी फिरगज विगाराचे SVPचे रेकमेंडेशन दवरला. भुरग्याचे मार्क्स आसात 98% आणि फी स्ट्रक्चरी दवरला. तर म्हळ्यार भोव गरजेचें कुटुंब. हांवें सडाच्या विशयी सांगची गरज ना म्हण दिसता. कितले दिवया म्हणटात? एक 40,000 म्हणी दिजे न्ही सिस्टर. शिकपाक न्ही सिस्टर. गेले चड दिया आमी. 50 म्हणी दिया. 50 म्हणी दिया. पुरो गे? पुरो. म्हळ्यार फीज चड आसात त्या खातीर. 50,000 पळया. मागीर जाय जाल्यार मागीर पुरतून आयल्यार दिया. जायत तर 50,000 मंजूर करया गे. करया. जायत. तर आता आज दुसरी एपील नांत एकच एपील आसचें. आता तुम्ही कलेक्शनाक वेतात न्ही. तुमचो अनुभव आमकां इल्लो सांगयात गे. आता नवे संदे आसात आमचे मदें 2 जाणां. तुम्ही फर्स्ट टाइम कलेक्शनाक गेल्ल्यात. तुमचे अनुभव इल्ले सांगा आज. पोर एका घरा मुजे कडेन विचारले, तुम्ही SVP सांदे हुशार नांतर वा गरजेंत आसा जाल्यार तुम्ही हे पैसे उपयोग करतात गी म्हूण. पूण हांवें तांकां सांगले, हे पैसे केवळ पोसक्या कुटुंबाक आनी गरजेवंतांक मात्र. आमच्या सभेच्या सांद्यांनी दिवचे मात्र घेवचे नात. एखाद्या वेळार आमच्या सभेचो सांदो कश्टान पडला तर ताका आमी वैयक्तीक रितीन कुमो करता. आमचो घडणार फ्रेडरीक होजन आम सांगता, आमी भाऊ भयणी केवळ संबंधांक मात्र न्ही, बगार ससनाक भाऊ भयणी. आमी एकामेकाक कुमो करता. बरें सांगली सिस्टर. सगळ्यांक समजले मो. आमी ससनाक भाऊ भयणी म्हणून आमच्या घडणारान सांगला. मुजे कडेन एकल्यान विचारले, तुम्ही कलेक्ट कर FD दवर तांतले पयशांत गरजेवंतांक दितात म्हूण. पूण हांवें सांगलें, आमच्या रुली रेग्रे प्रकार आमकां FD दवरूंक ना. सेविंग्सांक दवर तांतले पयशे गरजेवंतांक करसिता म्हूण. सारकी मायेत दिली सिस्टर पेट्रिशिया.
म्हजो एकलो इश्ट पयले उणे पयशे दितलो तो. पर तो म्हणटा हांवें यूट्यूब पळोवन इल्ली स्टडी केली, तुमचो SVP संस्थो इंटरनॅशनल संस्थो न्ही, तो लायक असो संस्थो, परस ताका बेस्ट इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा तुमच्या संस्थ्याक म्हणालो. वय म्हण सांगलें हांवें, तुमचो लायक असो संस्थो जाल्यार तुमकां आनी फिरगेशी कांय संबंध ना अंगी म्हणालो तो. तुम्ही गाले जाप दिली ब्रदर. हांवें ताका सांगलें आमचे फिरगज विगार बाप आमचे आत्मीक सल्लागार, ते सर्व आमच्या कार्यांत ते आमच्या मेतेर जातात. तशेंच आमची अध्यक्षेन ती ताका माहीत दिवन आसता, मिटिंगावर जाल्ले विशय ते ताका समजोवन आसतात आनी तांचे जावन ती माहीत घेतात. तशें मागीर आमच्या ऑडिटा विशयान दिसाक लागलो. हांवें सांगलें आमचे पुरा ऑडिट लेखपाक पुरा आमचे CA मुखार चार्टर्ड अकाउंटा मुखार जाता. तशें जाल्ल्यान तें आयकून ताका बारीक खुशी जाली ताका, आनी ताणें आमच्या सभेक एक 60,000 रुपये चॅक बरोवन दिली. म्हाकाय बारीक खुशी जाली. तुम्ही सकट सभे विशयंत मस्त जण आसात, म्हाका बारी खुशी जाली. सिस्टर प्रीता, या वर्सा सेंटिनरीक शिकाप म्हणलें येवजन हातीन घेतला नेवें. सिस्टर मी ना म्हजे कडेन विचारताली, म्हाका कळीत आसा जाल्यार सांगचें तितलें आनी समजून दिवचें तितलें म्हाका जावना. तुमी त्या विशयान सभेक सांगल्यार बरें आसलें. होय, हांव सुमार तेमतावन सांगून आसा, तुम्ही आयकोना म्हण दिसता. तांतू आमच्या DSCजींत 623 ಕುಟುಂಬ ಆಸಾತ್. आज ಆಯ್ಕ ಸೊಮ್ಮ ತಾಂತು 1749 ಸಂಧೆ ಆಸಾತ್ ಯಾ ವರ್ಷ. या 1749 संध्यापैकी 405 भुरगीं आसात. तांचे खातीर आमच्या ब्रदर जोची एक आशा आशिल्ली, या सेंटिनरी वेळार एक व्हडलें प्रोजेक्ट आमी काणगेचे म्हणून तशें आमी शिकाप म्हणलें प्रोजेक्ट हातीन घेतला. आणि आमचे अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष ब्रदर जोची आशा कितें म्हळ्यार आमी 1 करोड रुपये जमो करी जाय, ताचे उपरांत तें प्रोजेक्ट आमी स्टार्ट करचें म्हूण. येदोळूच आमी सुमार लाख ताका जमो केल्यात. तुमकां गोत्त आसा आमच्यात सबार सांद्यांनी 1-1 लाख रुपये हाका दिला, आनी बेंदूरतावनी आमकां थोडे व्हडले दानींनी मस्त दान दिलां ह्या विशयांत. आनी ह्या भुरग्यांचें तें प्रोजेक्ट आमी आमचे सेंटिनरी जाल्या मागीर ताची सुरवात जातली. ते मागीर तुमकां हांव तिळशिता. पूण त्या भुरग्यांक आतां सगळ्यांक आसचे सवाल, कित्याक भुरग्यांक आतां लोन मेळटा, तुमी पुरो फीज कित्याक बांदिचे म्हणून. पूण तुमकां कोणी विचारल्यार तुमी जाप दिवंक तुमकां कळीत आसा जे त्या 405 भुरग्यां पैकी सबार भुरगीं आवय बापूय नातल्लीं आनी तांकां लोन काडूंक जायना. त्या खातीर तांची पुर्ती जबाबदारी आमी घेवची पडटा. देखून आमकां हाका चड दुडवाची गरज आसा. आता समजलें न्ही सगळ्यांक, आनी कोणी विचारल्यार सांगेत मो सांगेत. ओके. तर आज खंयची दुसरी एप्रील अनांत, आज बर्थडे इनांत कोणाचे मिटींग अखेर करी हांगी तर. येस सिस्टर. सभा अखेरीचे मागणे म्हणून समता. सविशेन पावला घाल म्हणून तुझ्या सभेर बेसाव, राखलाय तुवें तिका सबार वर्सां, फुडें राख म्हणून मागतां लालेव. राखलाय तुवें तिका सबार वर्सां, फुडें राख म्हणून मागतां लालेव. ही जावन आसा 26 पॉल सभा बेंदूर संमेलनाची कार्यावळ. बेंदूर SVP सभा सुव्यवस्थित रितीन फळादीकपणी काम करता ते आमी पळयले. सोबीत आनी क्रियात्मक रितीन सभेची झळक दिल्ल्या SVP सांद्यांक देव बरें करूं. आमचे बेंदूर SVP सांदे लावदाते गांवच्याक मुखार येतात. आम्हा सर्वांनी उबे रावचे, देवाक अर्घ दिवन लावदाते गांवचे आनी उपरांत जेवणाक मुखार सरचे.
Three cheers to SVP. Hip hip Hooray! hip hip Hooray! hip hip. Hooray!